मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो देव कोणायचोय ऋणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याच्या की 100 वांट्यांनी तो आमकां पाटीन दिता. तुमी वो वेळ ताका दिला. ताचें आराधन करूंक खंडी जावन तुमच्या आतेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेकांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. तुमकां शांती आनी समाधान दितलो. संतोशान तुमी ह्या पूण शेतांतावन पार्टी वेतल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे फादर पियूस डिसोजा. तुमकां तांची वळख आसा. पयसांवन ते आयल्यात, शिवमोगातावन आयल्यात, सक्काळीं आयल्यात, विग्गे बायसरून हांगासर आयल्यात रेतीर चलोवन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन फेरारतावन हर एका सोनवरां हांगासर येतात. अर्गां स्तुती चलोवन व्हरून, वजंत्रां वाजोवन, गितां गावून आमकां मागोवंक कुमोग करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टेलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू, आयच्या दिसा हे रेतिरेच्या वेळार तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argantuka samaya Jesu. Argantuka samaya Jesu. Oglantuka samaya Jesu. Oglantuka samaya Jesu. Haradantuka samaya Jesu. Haradantuka samaya Mantuka samaya Jesu. Mantuka samaya Wakanituka samaya Jesu. Wakanituka samaya Jai Jaituka samaya Jesu. Jai Jaituka samaya. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. गीता मारिफात आमी सम्यांक हरगां दिवया. सगळी सृश्टी सम्यांची स्तुती गायता. येता की तुमकां गितें? सगळी सृश्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृश्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. हालेलुया 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 Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सगळी संसार सौम्याची स्तुती गायतात. 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 गोडे दोंगोर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगोर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगोर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगोर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सौम्याची स्तुती गायतात. रुखसडा सौम्याची स्तुती गायतात. रुखसडा सौम्याची स्तुती गायतात. रुखसडा सौम्याची
स्तुती गायता रुखसडा सोम्याची स्तुती गायता रुखसडा सोम्याची स्तुती गाता रुखसडा सोम्याची स्तुती गायता रुखसडा सोम्याची स्तुती गायता रुखसडा सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी 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 सोम्याची स्तुती गायता सगळ्या सृष्टी संगता देवाक आमकां समर्पण दिवन अर्घ दिवया सगळ्या सृश्टेमध्ये आमकां त्या सृश्टीचें एक मुकुट जावन देवान आमकां रचला तो आमचो मोग करता तुमचो मोग करता सगळ्या सृश्टीचो जो मोग करता आनी ताच्या स्वरुपान रचल्ले आमचो तो मस्त मोग करता देवाक आमी अर्घ दिवया सगळ्या सृश्टी सांगात आमी मेळया सगळी सृश्टी सुमेची अर्घां होगलाप स्तुती गायता ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया 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 एकटाय सावून 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 सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून 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 सोम्याची स्तुती करया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया 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 सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायतात सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गाय सांगता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गाता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गाता हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. सर्व पदवीदार देवा तुका पाई मारदा तुका समिया हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. सकाळ समचे दोळ्या आमी दांकिया हो दीस देवान आमकां देणे जावन आज फावो केला काल आसले थोडे घडया पयले आसले आतां ना जावच्या ह्या संवसारांत कितें घडटा म्हणून तो कळीत जायनासल्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवान आमकां आनीकी एक नवो दीस फावो केला आनी एक दीस देवान आमकां देणे जावन फावो केला आज आमकां सगळो दीस मेळटा की इल्लोसो वेळ मात्र मेळटा की कोणायकी कळीत ना आमच्या रचणाराक मात्र कळीत आसा नवे नरेतेर जाल्ले मागीर घरा येता म्हण आमी सांगून आयले हांव इतल्या वरांक पावता म्हणी सांगलां आनी मुखार कितें बरा घडटा म्हणी आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी आसतांगी म्हणलें आमकां कळीत ना खंयचेय शाश्वत न्ही ओन्ली गॉड इज परमनंट दोळ्या आमी दांकिया आज पर्यंत आमकां राखलो ताचो मोग आज पर्यंत आमकां सांबाळलो ताचो उजवा हात आमकां आनी मुखारी चलोवन दी हर एक घडी आमच्या जिविताची ताणें दिल्लें एक वर्थ देणें साबार लिसांवां ताणें आमकां शिकयलीं आनी त्या लिसांवां द्वारी आमी हेरांक मेळटना कशें जियेचें म्हूण एक मिसांव आमकां ताणें फावो केलें आमच्या जिणेची सोलवणे द्वारी आमकां लिसांवां मेळ्ळीं आनी त्या सोलवणेंतोन आनी एकलेक हांवें क्रिस्ताचें मिसांव जावंक आमकां आपण दिलां तर आमी काळजांतोन जेजूक अर्गां दिवया जेजू तुका कोण जावन आसा जेजू तूं म्हजो इश्ट म्हण तुका बगता जाल्यार सांग जेजू म्हज्या इश्टा तुका अर्गां जेजू म्हज्या गवळ्या हर एक दीस म्हणले बरी म्हाका तो राखताय पांचव्या सरव मेळटा थंय आमकां तूं चलून व्हेले सांगा जेजू म्हज्या गवळ्या अर्गां तुका जेजू तूं म्हजो सोडवणदार जावन आसाय म्हाका तुवें सुटका दिलाय तुका अर्गां जेजू मस्त कश्टांत आसली म्हाका तुवें त्या कश्टांतून भायर काडलें मस्तो दिसा हांव त्या कश्टांत आसलेल्या वेळार म्हाका जियोंक तो नाका म्हूण मतीक आयिल्ल्या वेळार तूं म्हज्या सांगाता चल्लय चलया अर्गां तुका थँक्यू जीजस सर्ग संवसार असो धनी तूं दर्यो गाजोता सूर्यो लाजोता तारा लारांनी आमी सगळें सांगता मेळचोम्या तुजी महिमा आमी गायता जेजू काकुळदारा तूं आमकां बक्षिताय दैर आनी कृपा तूं आमकां हर एक दीस म्हणले बरी वोदाक सिताय म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटां हांवें काडल्या वेळार ती दंदळची मेटां न्ही बगार ती भद्र खडपा वयर हांवें रावूंक म्हाका तुवें दैर फावो केलें हे सर तुज्या मोगा पासून तुका अर्गां सोम्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सांगता मेळ्ळा आमी गीत गावया आमकां हर एकलें कळीत आसलें गीत जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्ग संवसारार सदां सर्वता ताळयो पेटोवन संतोषान सगळें सांगता मेळ गीत गावया बूक पळयचें म्हणना सगळ्यांक कळीत आसलें गीत सगळें ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां दिया आनी केल्ल्या सर उपकाराक आमकां राखल्याक भलायकी दिल्ल्याक आमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद उतरल्या पासून हर एका देण्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया जेजू पोतवेथार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वता सगळा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वता जेजू पोतवेथार ताचो अधिकार
सर्गा संसारा सदा सर्वता जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वता तू योगा सोता सूर्योला सोता तारानी ताची महिमा दयोगा सोता सूर्योला सोता तारानी ताची महिमा Alleluia 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 ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया ताका आमच्या रया ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया जेजू हाकुळदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो आमकां वदाक सिता पत्कांच्या कोंडांत बुडून आसलेल्या वेळार आत्म्यांक म्हज्या दोन नितळ तो करता ताका आमी गावया गीत कित्याक जेजू पदवेदार ताचो अधिकार तो काकोळदार आनी आमकां बक्षूंचो राय जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो दक्षिता जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो दक्षिता पातकाच्या कोणा बुडोन आसलेल्या अत्याक जादू नितळ तो करता पातकाच्या कोणा बुडोन आसलेल्या अत्याक जादू नितळ तो करता Alleluia 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 ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया म्हज्या जिवितांत मेटां दंदळ्ळ्या वेळार निर्धार घेवंक आसतल्या वेळार भद्र खडपा वयर एक बरें निर्धार घेवंक आमकां तो कुमक करता नव्या जिविताक म्हज्या ताळयांतावन एक नवें गीत तो गावयता तें गीत जावन आसा जेजूची पदवी गावची जेजूचे अधिकार आमी गावचे आनी त्या अधिकाराद्वारे आमी हर एकल्यानी समाधानान शांतींत जियोंक एकामेका माया मोगांत भाव बांदवपणान जियोंक कृपा मेळचें जावन आसा तर मागया म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटां भद्र खडपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा भद्र खडपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंदळची मेटा भद्र खडपा वयर तो रावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता म्हज्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता Alleluia 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 ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया आमी ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव
दिव्य सदांत का आचरया ज्ञान आणि माज्ञ मान आणि गौरव दिव्य सदांत का आचरया आम्ही ज्ञान आणि माज्ञ मान आणि गौरव दिव्य सदांत का आचरया ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಆಮೆ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಜ್ಞಾನನಿ ಮಾನವು ಮಾನನಿ ಗೌರವ ದಿವ್ಯ ಸದಾಂತಕ ಆಚರಯ आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदांतक आचरया आम्ही ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदांतक आचरया आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदांतक आचरया आम्ही ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदांतक आचरया आणि ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव दिव्य सदांतक आचरया हालेलुया 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 स्तुती आराधना महिमा अगलाप तुका सगळ्या हालेलुया 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 तू पदवेदार तो तुझो अधिकार आमच्या हर एक क्लेंचरी असू दे आमका कृपा आशीर्वाद सर्व देवे हालेलुया 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 आज आम्ही सुमेंची उतरां आयकूंक आमची तेसावां मागणी गरजो आंगवण्यो आनी कितें पर आमी आशयलां आनी आंगयलां हर एकी समर्पण दिवंक आज सुमेंची उतरां आमी आयकूंक वेता आसतना एक गरजेचें एक अर्थाभरीत संदेश जेजू आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो दिवंक उलोवंक आशेता तर ती आमी समजून घेवंक आमची जिणी जेजूच्या देवाच्या कुशे प्रकार आमी मांडून हाडूंक बांदून हाडूंक कृपा पवित्रत्म आमकां दिवन दी पवित्रत्म्यांक आमचे मदें स्वागत करया तो पवित्रत्मो आमकां मागणी करूंक शिकयता जेजून आमचे लागीं ती उलोवची उतरां आमी समजून घेवंक आमकां कृपा दिता पवित्रत्म्या तुका आमचे मदें स्वागत वेलकम होली स्पिरिट पवित्रात्मरे ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ स्वागत आमच्या मध्ये तुका पवित्रत्म्या
सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी सर्गींच्या रासाचे कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी स्वतःच्या आत्म्या सतमाकाशी कै स्वतःच्या आत्म्या सतमाकाशी कै नीतीच्या सूर्या उसवड पाखरी नीतीच्या सूर्या उसवड पाखरी स्वतःच्या आत्म्या सतमाकाशी कै स्वतःच्या आत्म्या सतमाकाशी कै नीतीच्या सूर्या उसवड पाखै नीतीच्या सूर्या उसवड पाखै सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी दैर दिवच्या आत्म्या भेमोचे दावडाय 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 सुसोंच्या आत्म्या कंतमोची निवराय सुसोंच्या आत्म्या कंतमोची निवराय सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपेसरी देवोनी वेगिस्तू मोघासरी आलेलु आलेलु हालेलुया 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. मार्काची सुवार्ता 10 अध्याय 17वी वळतो. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, चोरिनाका, फट सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणलो, मेस्त्री,
हे सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळन आसां. तवळ जेजून ताजेर मोगान दिश्ट घाल्ली फाटीं काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तें फाटीं गेलो, कित्याक ताका येथेस्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट घालून जेजू म्हणालो, ग्रेस्ताक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. बसा. तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. तुवें करी जाय आसलें एक काम मात्र बाकी आसा. रायांच्या पुस्तकांत आमी पळयल्यार थंयसर हिजकिया म्हणलो एक राय आमकां दिसता. हिजकिया राय आनी इजाया प्रवाद्याक हिजकिया राया कडेन धाडन सर्वेस्पर देव हिजकिया रायाक अशें सांगता, तुवें तुज्या घरांत हर एकी ऑर्डरान घालिजें. वील बरोवचें, कोणाक कितलो वांटो वसाचें, मुखलो राय कोण, कितें पुरा करूंक आसा, लेखासार लेखपाक कितें करूंक आसा, हर एकी ऑर्डरार घालिची. कित्याक गे म्हळ्यार तुजी एक्सपायरी डेट जाली. तुजी एक्सपायरी डेट जाली. तुवें कितें करीचें म्हळ्यार बरें कर, हर एकी ऑर्डरार घालिचें. ऑर्डरार घालचें म्हळ्यार कोणाक कितें दिवंक आसा तें पाटी दिवंक आसा, आनी कितें दिवंक आसा परत दिवंक आसा. अशें आमकां कोणाय देव सांगचो ना, तुजी एक्सपायरी डेट जाली, आतां परत तयार जायचें. तुमी हांगा रितीर जाल्लेंत मागीर जाली डेट. कोणाक देव सांगना, एकल्याक मात्र सांगलें. तें जावन आसा हिजकिया रायाक. हिजकिया राय कितें करता गे म्हळ्यार इतलें आयकल्लेंत तो देवाक व्हडल्यान बोब मारता. बोब ताच्या मागणेन तें बोब मारता. कित्याक बोब मारता म्हळ्यार, देवा हांव तुज्या मुखार प्रामाणीकपणान जियेलां. हांव तुज्या मुखार प्रामाणीकपणान जियेलां. हांवें खंय म्हणी सूख केलो दाखोवन दी म्हाका सूख. आनी हांवें कोणाक अन्याय करूं ना. अन्याय करूं ना. म्हाका मरोंक नाका, म्हाका जियोंक जाय. आनी लास्टाचें उतर आसा न्ही, तें सट्टाव आमचें लास्टचें स्टेज तें. तितल्या म्हणसर आमी कशेंय कंट्रोल करता. तितल्या म्हणसर आमी कशेंय कंट्रोल करता. मागीर जायनंत म्हूण बगयल्ल्या वेळार हिजकिया राय कितें करता, इतलें मागणें करता आनी व्हडल्यान रडता. व्हडल्यान रडता. देव मागणें आयकता. देव मागणें आयकता. वो इजाया प्रवादी त्या आरामानेंतून चड भायर वचूंक उत्तना तक्षण ताका सांगता, फाटीं वचू. कोणा सारकें फाटीं वचू? हिजकिया राया सारकें फाटीं वचू आनी ताका सांग ताजें मागणें आयकलां हांवें आनी ताजी आवक 15 वर्सां हांव एक्स्ट्रा बोनस इयर्स दिता म्हणटा. बोनस इयर्स कशी जाली गी? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 15 वर्सां 15 इयर्स बोनस इयर्स. तुमकां कोणाक म्हणी बोनस इयर्स मेळ्ळे आसात गी? मेळ्ळा गे? वय, बोनस इयर्स. आज हांव आनी तुमी जिवंत आसा म्हळ्यार आमकां बोनस इयर्स मेळ्ळा. हांगास आयिल्ल्या वेळार पोर एकल्याक हांव मेळिल्लो. असले बरीत ना, मनीसच ना. त्या देखून म्हाका न्हू आज आसली न्ही, आत्तां आसतली आनी एक घडयेंत आसची ना. कोणायकी कळीत ना. कोणाक कळीत ना. पयलें सुमारपटी आयिल्ल्या वेळार सांगलां हांवें एका फिरगजेक विगार जावन ट्रान्सफर जावन गेल्ल्या वेळार आदल्या विगारान म्हाका सांगलें, फादर तुमी खंय वचनाकात, एक म्हयनो हांगाच रावायचे. कित्याक म्हळ्यार एक माय आसा,
ती 85 वर्सांची. ती आज गे फाल्यां गे म्हणले बरी आसा, तुमी हांगाच रावचे, कित्याक मरनाक खंय गेल्यार फाटी ना, देखून हांगाच रावचे. हांव थंयच 1 म्हयनो सदां फोन येता कोण ना, आज येता कोण ना, फाल्यां येता कोण ना म्हूण राग करून वतालो. फोन येवंकूच ना. मागीर हांवें फोन करून सुरू केलें, माय कशी आसा आज? माय इल्लीशी डल आसा फादर. वय गे, तर एक शर्मा तयार दवरचें, मरणो आसा म्हूण कळ्ळें म्हाका. तशें तयार जालो. मागीर इल्लें सोडलें, मायचें कांय खबर उरता ना. आज माय कशी आसा? माय आज तित्त उठला आनी तिस्स वॉशरूमाक आनी गेला, बरें रेडी जाला, आज बरें करून भोंवता फादर. वय गे, तर आनी खंय म्हणे वशात म्हण चिंतना आनीक पडे तेंचे फोन येयलो, फादर माय इल्लीशी डल जाल्ली बरी आसा, घरा येवन एक मागणी करतात की आतां कळ्ळें नेक्स्ट शर्मा वता रेडी दवरचें म्हूण. अशें अशें म्हूण 1 वर्स न्ही 3 वर्सां माय घट्ट आसली, कांय जावना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या 3 वर्सांनी 4 विकेटी पडुल्ले. म्हळ्यार ते प्राय जाल्ले मनशांनी पुरा तरणाटेन एक्सिडेंट जावन, हार्ट अटॅक जावन, कॅन्सर पिडेन अशें पुरा. आमी चिंतलें, सकाळीं चिंतलें कितें गे म्हळ्यार ती म्हूण. ती न्ही, त्या देखून कोणाक केदाळा खंय कोणांकी कळीत ना. पयलें पुरा म्हणटालीं 60-70 ना, आतां तशें न्ही, आतां 7-8 म्हूण सांगेत. त्या देखून मगाचे भावनांनी भणीनो, देवान आमकां हरी एकलें की आनी एक एक्स्ट्रा इयर, एक्स्ट्रा दीस, एक्स्ट्रा वॉर आमकां देवान फावो केला. एक्स्ट्रा वॉर आयज सगळो दीस आमचें म्हूण जावंक जायना. रितीर जाता आमसार आमचें गे, रितीर मोदें आमचें गे, कोणायकी कळीत ना मुगाचें, कोणायकी कळीत ना. देखून हरी एक घडी आमी श्वास काडन श्वास सोडता जाल्यार त्या घडयाक आमी देवाक अर्गां दिवचें, देवाक आमी अर्गां दिवचें. देखून केवल हेजकियाक मात्र देवान 15 वर्सां दिल्लीं न्ही, ताका एक्झॅक्ट 15 वर्सां म्हूण सांगिल्लीं. आमकां हर एक दीस उठताना आडे तुका आनेक दीस दिला म्हण जेजून सांगलें. जाल्यार आमकां ताळो तो आयकूंक ना. कित्याक आयकूना गे म्हळ्यार आमचें एलार्मान आमकां उठयलें म्हूण चिंता आमी, अलार्म दवरलें उठयलें म्हूण चिंता आमी, मोबायल रिंग जालें कोणें उठयलें म्हूण चिंता. न्हय, कितले गे जाणांची मोबायलां आनीक रिंग जावन आसात, ती जाग जायनातल्या संवसाराक वचून पावलात, तें खंयचे मोबायली रिंग जायना. त्या देखून मगाच्या भावनांनी भणीनो, देवान आमकां एक वर्तें देणें दिलां म्हूण जाल्यार आमचें जिविताचें देणें. त्या देखून आमी कितलीं वर्सां वाचतांव म्हणलें गरजेचें न्हय की, कितलीं वर्सां आमी वाचतांव जियेतांव म्हणलें गरजेचें न्हय की, आमच्या लागीं कितलें पुरा आसा म्हणलें गरजेचें न्हय की, आसलें आमी कशें वापरता म्हणलें गरजेचें. त्या देखून मनशाक देवान मस्त दिल्ले बरी, मनशाक सावलां चड खंय, मनशाक सावलां चड. हांव एक तुमच्या लागीं सुमारपटी हांव आयिल्ल्या वेळार ताच्या विशयान सांगलां, एक क्रिस्तांव न्हय आसल्या कुटुंबा विशयान कशें तें जेजूक वळखलीं आनी तांचें कुटुंब कशें परिवर्तन जालें, ताच्या भुरग्याक कशें काम मेळ्ळें आनी एक दुवेन कशें CA केलें, तें पुराय हांवें सांगलें नागरत्ना विशयान. नागरत्नाचो नवरो आसा तो अजापानी म्हणले बरी, ताणें कांयच पयशे नासल्या वेळार एक ट्युरिस्ट बस काण गेलें आनी तांतूं सगळ्यांनी सांगलें ड्रायव्हर जावन काम करतलो. दुबळ्या कुटुंबांत जिवन आसलो व्यक्ती, एक सिंपल ड्रायव्हर जावन आसलो, एक ट्युरिस्ट बस काण जालो, कितलें तें असाध्य म्हूण सगळ्यांनी सांगलें. मस्त पडी ताकाय सांगलां हांवें, चिंतून पळय, इल्लें स्लो डावन कर म्हूण सांगलें आसा. जाल्यार तो म्हणलो, म्हजो देव ताणें म्हाका इतले दीस राखला आनी मुखार तो राखता फादर, टेन्शन करचें नाका, आमी मुखार या म्हणलो. आनी ताणें बस काण गेलें, बस काण गेलें, 3-4 म्हयने ताका कंप्लीट लॉसार गेलें. सगळे लोक हांसूंक सुरू केलें, हाजें बसान इल्ले दिसांनी वेता पळय म्हणून सांग. आतां ताजें बिजियस्ट बस म्हळ्यार त्या गांवांत ताचेंच केदाळें बडें आसता ताका, एवरी टायम ही इज बिजी. आनी तो केदाळे वेताना फोन करता, वर्साक 4 पोटी म्हणी हांव फ्री ट्रीप वेलांगणी आपोवन पाटी हाडटा. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका तितलीं बेसांवां दिलात फादर, तितलीं बेसांवां दिलात. चित्रदुर्गातून 4 पटी वेलांगणी वचून हें खर्च कितलें जायचें मगाच्यान बसार, ताजेंच बस पुरो ताणेंच पडोवचें, कांय खर्च ना. म्हळ्यार देवान ताका तितलीं आशिर्वाद दिलात. रिसंटली ताणें एक मिनी बस काण गेलें आनी ताका सांगलें, आसलें रीण पुरा फारीक जालें की तुजें, पुरा फारीक जालें फादर, कांय टेन्शन ना, जाल्यार हे बस काडूंचे वेळार चिंतून पळय. ताका ताणें म्हाका सांगलें कितें गे म्हळ्यार, फादर हांव एकच देवा लागीं मागचें, तें कितें गे म्हळ्यार
दुबळ्यांक दिवंक म्हजो हात केदाळे फाटीं करनाका म्हूण दुबळ्यांक दिवंक गरजेवंताक दान दिवंक म्हाका उणें करनाका समया पळया क्रिस्तांव न्ही त्या झाडातून ल्हानपण क्रिस्तांव न्ही जल्मातून जेजूची वळख ना सुमार एक 40 आनी 5 वर्सां जाल्ल्या उपरांत जेजूची वळख जाल्ली आनी ताका जेजूची वळख जाल्ली मात्र न्ही जेजू घट्ट धरलें ताणें जेजूचीं उतरां जिखून धरली म्हजे बरें तुमचे बरें इतली शिकवण तांकां मेळूना रितेरी मेळूना कांयच मेळूना खंय एक कडेन आयकल्लें देवाचें उतार ताका प्रेरण दिलें आनी त्या प्रेरणा ती जेजूक घट्ट ताणें धरलें आनी ताजी उतरां जिखून धरलीं आनी ताणें सांगिल्लें उतर म्हाका मस्त बरें म्हणून सांगलें तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार दुबळ्यांक दान दिवंक म्हजे कडेन कांयच उणेंपण आसना म्हजो कांयच उणें जायनासतना म्हाका दी सोम्या दिवंक आसा जाल्यार दुबळीं गरजेवंत आयिल्ल्या वेळार ना म्हूण सांगना हांवें काले म्हणीत दिवचें ताका सामकें दाडे सांगचें आसा फूल न्हय जाल्यार फुलाचें पाकळें कांयच दिवंक जायना जाल्यार बसून इल्लो वेळ 2 उतरां उलया तितलेंच पुरो आमच्या सोशल वर्क सेंटराक आतां हांवें सोशल वर्क सेंटरांत आसचें एक पटी प्रायवंत एकली आयिल्ली मेळूंक आयिल्ल्या वेळार सकाळीं चिंतलें तिकालें कुमक मागूंक आयला कोण ना म्हूण सुमार वेळ बसून आसतली जेवणाचो वेळ हांवें तिका सांगलें पयलें वचून जेवण कर मागीर ये मेळया म्हळें ती जेवण करन आयिल्ल्या उपरांत ती सिदा भायरूच गेली मेळूंक उत्तना मागीर तिका आपयलें तूं कोणाक मेळूंक आयलें कोणाक मेळूंक येवना म्हाका इल्लें भूक लागलें जेवण करया म्हूण आयली म्हणाली सकाळीं चिंतलें कितें ती पयशे इसोरूंक आयला आनी कितें इसोरूंक न्हय सकाळीं पयशे इसोरूंक येनात थोडीं येवचीं तांकां कोणीय उलोवंक आयकुचें आसना आयकाजें म्हणशें येतात मगाच्यान आमकां दिवंक दुबळी काय ना पयशेच म्हणणे बगार आमी वेळ आमचे कडेन आशिल्लें जेवण एकामेका तें वांटून घेतल्या वेळार कितलो संतोश आमकां मेळटा तातूंत आज जेजू तसलीं थोडीं मौल्यां क्रिस्ती जिणेची थोडीं मौल्यां आमकां हर एकलें शिकोवंक आशेता आमी आज आयकलें तें वांजेल मस्तपटी आयकलां मस्तपटी नियळा जावंक पुरो आज परत एक जेजूच्या सांगता आमी एक नदर घालून आमी आयकूंक एक प्रयत्न करया आमी आयकल्याच्या वचपांत थोड्यो संगत्यो आमच्या जिविताक लागू जाल्ले आसात कशें आनी आमी आमची जिणी एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवची एक देवान दिल्लें एक वर्तें देणें आमकां तें कशें बऱ्या तरेन आमी वापरचें म्हणल्या विशयान आमी एक नदर आमी घालया पयलें आज आमकां जेजू आपण दिता आत्मावलोकनां माडलिके म्हळ्यार आमच्या जिणयेचेर एक नदर घालूंक हांवें तुमच्या लागीं देवाचें उतरां वांटून घेता आसतना तुमच्या सांगता आमी दोगांय सांगता सगळें सांगता आमच्या जिणयेचेर एक नदर घालूंक प्रयत्न करया हांव खंय आसा आनी जेजू आमकां खंय आसा जें म्हूण आशेता तें गरजेचें आमी आतां खंय आसा आनी जेजू आमकां आमची जिणी कशी आसा जें म्हूण आशेता कुटुंबा जिवितांत तुमी कुटुंबाच्या हंदी जावन याजाकी जिवितांत हांव एक याजाक जावन हांवें खंय आसा जें जेजू आशेता आनी आमी खंय आसा हे अशें चिंतीत 2 सवालां मतीन दवरून आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया खंयसर आमी चुकून पडल्या म्हळ्यार थंयच सोमेंचें मोगसाणें मागया आनी जेजू खंय आमकां रावय जें म्हूण आशेता खंय आसा जें म्हूण आशेता थंय आमी वचूंक आज आराधना वेळार नोवेना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार मागणें करया तातूंत पयलें जावन आसा आमच्या जिविताचेर एक नदर घालूंक जेजू आमकां आज आपण दिता दुसरें कोणाचेर न्ही आमच्या जिविताचेर एक दीस एका फिरगेजेंत आयताराचें मीस जालें मागीर हांवें शर्माव दिलो मीस भेटयलें ताच्या मागीर सगळ्यांक मेळटाना एकलो तरणाट्यान म्हणलो म्हाका फादर आयचो शर्माव बारी बरो आहलो आनी ह्या लोकांक कितलें सांगलें तितलेंच फादर कितलो बरो शर्माव दिलो रे ह्या लोकांक तितलेंच म्हणालो तशें म्हळ्यार शर्माव ताका न्ही उरल्या लोकांक मात्र म्हूण मस्तपटी आमी चिंतचें आमकां न्ही हेरांक मात्र म्हूण तशें न्ही म्हाका हर एक देवाचें उतार हर एकलें की आमी विसरून काडूंक जायना तें म्हाका तें ताका म्हूण सांग हर एक देवाचें उतर आमी आयकुचें तें आमकां हर एकलें की लागू जालें देवाचें उतर म्हळ्यार कितें देव आपल्या पर्जा लागीं उलयता द वर्ड ऑफ गॉड देव उलयता आनी हांगासर तुमी उलयता आसतना हांवें सांगलो एक अर्थ जाल्यार जेजू तुमचे लागीं उलयता आसतना जणकले लागीं उलयता आसतना तो तुमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें उलयता तें जावन आसा देवाची उतराचें सकत दॅट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एक दीस हांव ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे आतां बेसीक इक्लेसियास्टिकल कम्युनिटी ताजें डायरेक्टर जावन आसतना सुमार मस्त वर्सां पयलीं तशें एका
ल्हान कृष्ण समुदायाच्या जमातेक वचून नवे वाडो केल्लो तो थंय तरबेती दिवंक गेलो 7 मेळाची तरबेती दिवंक गेलो तें हडल्यांत आसलें एक ल्हानसो वाडो तो थंय तरबेती दिवन आसतना आतां तांकां पयलें मेळ दुसरें मेळ तिसरें मेळ मागीर 4थें 5वें 6वें आनी 7वें मेळ हें मेळटा पुरा विवर्स सांगता आसतना पयलें मेळ कितें म्हणटा जेजूक आमचे मदें स्वागत करचें आनी दुसरें जावन आसा हो विसरलात गी म्हण तुमी पयलें मेळ जेजूक स्वागत करचें मागीर मागीर उतर वाचचें देवाचें उतर आमी वाचचें त्या वेळार तिसऱ्या मेटांत आमी कितें करूंक आसा उतरां वा शब्द मिसून काडूंक आसा 4थ्या मेटांत नियळ करूंक आसा आनी 5व्या मेटांत कितें भोगता तें सोका सांगूंक एक प्रयत्न करूंक आसा हें 5व्या मेटा विशयांत विवरण दिता आसतना ती बाई खंय गेल्ली कोण ना धांवन धांवन आयली आनी बसली थंय जागो येनासलो बसोंक तांकां हांगा परत येणें सरसून थंय बसली बसलेल्या वेळार तिणें आयकलें एकच आमी विंसून काडिल्लें उतर मॅथ्यू 11:28 मातेवाची सुवार्ता 11वें अध्याय 20 आनी 8 वड कश्ट जातलें न्हू आनी तुमकां आयकलें कळीत आसा उतर तें त्या उतरांचेर आमी नियाळ करनासल्या आतां थंयसर एकामेका वांटून घेवचें कितें एकली म्हणाली कश्ट जातलें न्हू म्हणलें म्हाका मस्तू बरें म्हणशें भोगलें आनी तितले ओगी ही बाई म्हणाली वजें वयतलें न्हू म्हाका मस्तू बरें म्हणशें भोगलें फादर म्हणालें कित्याक बाये म्हळें ती म्हणाली वजें वोवचें म्हळ्यार फादर आमच्या तोटांत गोरवां आयलीं दवडून दवडून पुरो जालें वय गेला फुल्ल तोट भोवनात आयली मात्र पुरासाण जाली प्रॅक्टिकल सांगलें तिणें कितें सांगलें प्रॅक्टिकल कितें जालें की तें सांगलें आमी चिंतलें वजें वोवचें म्हळ्यार माथ्यार वोवचें टेन्शन कंत पिडा दूख आनी कितें म्हूण चिंतल्यार तिजें वजें कितें गोरवां पुरा दवडयल्लीं वय गेल्लीं तोटाक पुरा गोरवां आयिल्लीं भितर आनी गल्ली वळची भाजी तें पुरा खावन गेलीं तेंटलें म्हटलो सकला पडलो तिजें वजें तें आमचें वजें तें न्ही भितर बसलेंचें वजें दुसऱ्यांत वजें प्रॅक्टिकल न्ही आसलें तिजें कितें वजें तें पुरा आसलें पळय म्हाका न्हू देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमकां हर एकलें की आमच्या जिविताक लागू जाल्लें बरी देव उलयता आमी काडलें एकच उतर मॅथ्यू 11:28 हर एकल्याच्या जिवितांत तें उतर वेगवेगळ्या रितीर तांच्या संदर्भाक परिस्थितीक लागून तें उतर उलयता तातूंत तें उतर भोव अर्थ बरें देखून जेजू आज आमचे लागीं ही उतरां उलयल्ल्या वेळार उलयता आसतना तो आमच्या जिवितांत आमच्या सांगाता पैण करता आनी आमचें तें खंयसर तीं उतरां भलायकी दिवंक शकतात थंयसर आमी आमकांच जेजूक उक्तें दवरचें म्हळ्यार हर एक उतरां आमी स्विकार करूंक एक प्रयत्न करता देखून जेजून कितें म्हणटा आमकां जिविताचेर एक नदर आमी घालची आनी नदर घाल्ले मागीर खंयसर चुकून पडला म्हूण कळटा थंयसर सारकें करचें सारके वाटेन चलोवंक प्रयत्न करचें मागीर सगळी आमची जिणी ताका समर्पण दिवची समर्पण करचें भोव गरजेचें समर्पण करचें भोव गरजेचें ते देखून आज जेजू आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत कशें समर्पण करीचें म्हणलें आमकां शिकयता पयलें जावन आसा मातेवाच्या सुवार्थ्यांत कोणे कडेन बायबल आसला उक्त करा मातेवाच्या सुवार्थ्यांत 19 chapter 19 verses 16 हांवें सांगिल्लें बरीं उतरां तुमी उक्ते करून पळया वाचा मॅथ्यू chapter 19 verses 16 थंयसर म्हणटा ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशीं येवन जेजू लागीं विचारता मगेच्यान आमी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी कोणा सरशीं वेचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार कोणा सरशीं वचनाकात दिवंक साद नातल्या मनशा मुखार हात विस्तारिनाकात हर एक दिवंक शकता त्या देवा मुखार हात उबारा देवा मुखार हात उबारा त्या देखून आमी मागणें करतना पळया हात उबारता कित्याक म्हळ्यार हात उबारचें म्हळ्यार म्हजें तें असाध्य म्हजें तें जायना इम्पॉसिबल सेकंड वन हांव सगळें समर्पण दिता हँड्स अप म्हण सांगल्यार हांव समर्पण दिता हर एक आय सरेंडर ऑल तिसरें जावन आसा जैताचें संकेत हात उबारचें म्हळ्यार त्या देखून म्हाका आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत मैजेन हात वयर उबारल्या वेळार मैजेन हात वयर उबारल्या वेळार थंयसर मैजेन हात उबार मागणें केल्लें म्हणना मैजेन
हात वयर उबारल्या वेळार जैत इस्रायल परजेक लागतालें. तातूंत आमी समर्पण करचें, जेजू लागीं येवन विचारचें म्हूण सांगल्यार आमी कंप्लीट डिपेंड जावचें, देवाचेर होंदून आमी जियेचें. मस्तपटी आमची मनशाची जणवाय व्हेरी लिमिटेड. तुका सांग पावल सांगता कोरिंथीयांक बरयल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान तो सांगता मनशाची जणवाय व्हेरी लिमिटेड. तातूंत जणवया फाटल्यान दवनाकात जेजू फाटल्यान बसा एवरीथींग इज पॉसिबल. तातूंत ग्रेस्त तरणाटो कितें करता, तो एक सिंपल तरणाटो म्हळ्यार आमच्या तरणाटे बरी कॉलेजी वयलो तरणाटो न्ही, तो कामार आशिल्लो एक अधिकारी तो. आनी तो अधिकारी येवन जेजू अशी येवन विचारता एक सवाल. ते दिसाचें सवाल कितें गे म्हळ्यार आनी कितें उणें आसा म्हजे लागीं, आनी कितें करीजे, वॉट एक्स्ट्रा आय कॅन डू. आमी हर एक दिसा मिसाक येता, आयताराच्या मिसाक येता, रितीरेक येता, आमी नव्यानाक करता, आनी कितें एक्स्ट्रा करीजे हांवें म्हण विचारलें बरी. आनी कितले रितीरे करीजे हांवें, आनी कशें जिणी जियेचें हांवें, इतलें बरें दान करता, इतलें बरें काम करता, इतलें बरें उदार म्हणून दान दिता, आनी कितलें करीजे. आमी मस्तपटी आमच्या जिवितांत व्हडल्यान आनी मोतीन सवाल विचारला, आनी कितलें मागणें करचें, इतलें मागणें करता हांव, आनी कितलें आंगवणें घालचें, इतलें आंगवणें घालता हांवें, आनी कितलें आंगवणें घालचें, आनी खंय पुरावेचें, पुरा कडेन भोंवून जालें, आनी खंय वेचें आमी, आनी कितें एक्स्ट्रा करचें गे, आनी कितें करचें. भलायकी बिगडल्या वेळार आमी विचारता, आस्पत्रांत न्हिदून आसतना, बेड्डार आसल्या वेळार, घरा हांतुळान आसल्या वेळार आमी पिडेस्तांक भेट करूंक गेल्या विचारता खंयचे दोतोर तुमकां, तो गी म्हज्या फ्रेंडाक एक पटी भलायकी बिगडल्या वेळार अशें जाल्लें, ताका त्या दोतोरान गूण केल्लें, आमी थंय येता पुरा कडेन. आमकां कितें म्हणून आमच्या हर एकल्या जिवितांत आनी कितें करचें गे, आनी कितें एक्स्ट्रा करचें गे म्हणली एक आशा आसता. आनी हो व्यक्ती एक खरी आशा घेवन येता. आनी जेजू म्हणटा उपादेश पाळ. तो म्हणटा हांवें तें पुरो पाळलात, वॉट एक्स्ट्रा आय कॅन डू. तातूंत जेजू म्हणटा पळया, कोणें म्हणी तुज्या बाबान तुका 1 किलोमीटर चल म्हणून सांगता, तुवें कितें करीचें ना अर्दे किलोमीटर चलता म्हूण सांगिना जाके उणें न्ही, डबल करीचें, डबल. तातूंत आमी कितें करीचें, डबल चलूंक म्हळ्यार एक्स्ट्रा दिवंक प्रयत्न करीचें. तें उतर हांगासर आमी आयकता, एक्स्ट्रा आमी दिवंक प्रयत्न करीचें. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मस्तपटी आमी ह्या व्यक्तीन आणखी चड जेजूचो देवाचो मोग करूं, आणखी चड उर्बेन ताणें विचारलें सवाल जावंक पुरो. आमी मस्तपटी कितलें करचें, कितलें हांवें वावर करचें, कितलीं वर्सां म्हूण मागणें करचें म्हणलें सवाल विचारला जावंक पुरो. अशें सवाल विचारतना आमकां दोगांचें उड आसायचें, सांत मोनिका आनी सांत अगस्टीन. सांत अगस्टिनाची जिणेची खाणी आमी वाचलेल्या वेळार थंयसर कळटा अगस्तीन कसो जियेल्लो गे म्हूण सांगून. आनी ताची आवय मोनिका हर एक दीस म्हणले बरी मागणें करता, कळनासतना मागा. जेजून सांगलें उतार, कळनासतना मागा. आनी ती कळनासतना मागणें करता. कळनासतना मागल्ल्याचे परिणाम एक पातकी जावन जियेल्लो, सुकून पडली शेळी, सांडून गेल्ली शेळी कितें जाता, एक सांत जाता, एक आशिर्वाद जाता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मागण्यांत असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. जाल्यार आमी कितें करी, जेजू कितें म्हणटा, मागा कळनासतना मागा. इतली नव्याना करा म्हूण जेजू कोणाकय सांगिना, इतले रितीर करा म्हूण सांगिना. तो कितें म्हणटा, कळनासतना मागा. खंय म्हणसर मागणें करचें गोत्तो ना म्हाकाय, कळनासतना मागा. कितलें बक्षिजें हांवें, जेजू सांगता अनलिमिटेड. आतां जे टॉक टायम आसली बरी, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड टॉक टायम. तातूंत आमी कितें करचें, अनलिमिटेड, देर इज नो लिमीट. तातूंत आमी कितें करचें, जेजूचें मिसांव कशें गे म्हळ्यार आमी अनलिमिटेड जायचें. आमी कोणी लिमिटेड जावन जियेनजो, आमी अनलिमिटेड जायचें. आज आमचें तें कितें उणें आसा, ती बेसांवां आमचेर देवून येवंक, आमचेर पडूंक कितें उणें आसा, आमी थोडोसो वेळ सुकणें नदर आमचेर आमी घालीचें. आमच्या जिवीत पळयल्ले वेळार, आमचें क्रिस्तांव जिवीत जेजून पळयल्ले वेळार ताची प्रतिक्रिया कितें. आज ह्या तरणाट्यान विचारल्या वेळार जेजूची प्रतिक्रिया दुसरीच जावन आसली. आज जेजू मोगाचें म्हजें याजकी जिवीत, तुमचें कुटुंबान जिवीत पळयल्ल्या वेळार तो कितें म्हणटा आमच्या विशयांत. तुमी कुटुंबान जियोवचें पळयत आसतना, एकामेका तुमचें राज्य संधान मोया मोगाचें जिवीत पळयत आसतना, एकामेका भोगसाणेचें जिवीत पळयत आसतना, वा रागाचें द्वेशाचें जिवीत पळयत आसतना जेजू कितें म्हणटा,
जेजू कितें म्हणटा तें गरजेचें. तें संदेश आज जेजू आमकां हर एकल्यांक दिवंक आशेता. हें समजून घेवंक आज आमी एक प्रयत्न करया आनी जेजूच्या उतराच्या बळांत आमचें जिवीत संपूर्णायेक आमी जियोंक प्रयत्न करया. जेजू आमकां सांगता मातेवाच्या सुवार्तेंत 5वो अध्याय वर्सेस 48. मॅथ्यू 5:48. थंयसर आमी आयकता जाया तुमी बरीं बापा बरीं आनी कोणा बरीं जायनाकात. बी गुड एज युअर हेवनली फादर इज गुड. ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಂತೆ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ. कंप्लीट जायात न्ही. देखून मगाच्या भावनांनी भयणीनो थोडीं सवालां ह्या आमच्या आज वाचलेल्या वांजेलांत आयिल्लीं आमी घेवन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलें सवाल जावन आसा थंयसर ग्रेस्त तरणाट्याचें सवाल. तर ग्रेस्त तरणाटो कोण वो ताचे विशीं आमी वळख करूंक प्रयत्न करया. थंयसर देवाच्या उतरांत सांगता तो तरणाटो जावन आसलो एक ग्रेस्त. तरणाटो जावन आसलो एक ग्रेस्त. आनी दुसरें तो व्यक्ती जावन आसलो एक तरणाटो यंग मॅन. ग्रेस्त म्हणटा आसता ताजे कडेन हरयेकी आसता. ग्रेस्त काय म्हणटा आसतना आमच्या आमच्या मतींत हरयेकी येता. कितें बरा ग्रेस्त काय ग्रेस्त म्हणून आमी कोणाक आपयता आनी दुबळी म्हणून कोणाक आपयता. मिडल क्लास म्हणून कोणाक आमच्या मतींत एक बरें पिक्चर तें पिक्चर आमी मतीक हाडया. ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त मनीस. दुसरें जावन आसलें तो तरणाटो जावन आसलो आनी देवाचें उतर आमकां सांगता हांगासर आयकल्ल्या वेळार आमी ताचें कंप्लीट परतेन वाचलेल्या वेळार कळटा तो एक बरी जिणी जियोन आसलो. बरी जिणी जियोन आसलो. ताका सांगता जेजू उपादेश पाळ. उपादेश खंयचे? हर एक उपादेश जेजू सांगता. तो कितें म्हणटा हांवें सगळें ल्हान तावनून तो पाळून आसा. ल्हान तावनून पाळून आसा. आतां खंय म्हणी आमच्या आतांच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक विचारल्यार उपादेश खंयचे म्हणे सर तांकां उपादेश कळचे ना. पाळचे मागीर पळया. पयले उपादेश कळाचे. खंयचे म्हणे भुरग्यांनी मगाच्यान तुमी विचारल्या वेळार उपादेश पाळ म्हणून सांगता हांवें पुरो ल्हान तोरांत पाळला म्हणून कोणें म्हणे सांगलें आसा की ना आमी चुकून पडता मस्तपटी. जाल्यार हो तरणाटो जेजू मुखार म्हणटा हांव ल्हान तोरांत 10 उपादेशी हांवें पाळलात. म्हळ्यार तो एक प्रामाणीक मनीस. ताजें तें कितें गरजेचें गे म्हळ्यार एक प्रामाणीक जावन जियेलो मनीस आनी बरी जिणी जियेलो व्यक्ती. जेजू मुखार येवन तो हांव बरी जिणी जियेला इतलें उपादेश पुरा पाळला म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां डेकालॉगान कितें बरयलां थंयसर देवाचें उतार कितें म्हणटा तशें जियेचें म्हण सांगल्यार एक अपरायट पर्सन म्हणटा ताका बरी जिणी जियेलो व्यक्ती म्हणटात. त्या देखून म्हाका ताची जिणी जावन आसली एक बरी जिणी. आमी थोड्यांक पळोवन म्हणटा बारी बरो मनीस. ती एक बारी बरी म्हणून सांगल्यार तिजें तें कांयच उणेंपण ना म्हणणे. उणेंपण वचून दी पयलें बरेंपण देखून ताजें तें आसलें बरेंपण विंचून काडी जे आमी केदाळे. हें उतर कितें सांगता आमकां? आमी सांगता मेळिल्ल्या वेळार एकामेकाचें उणेंपणून तो उलोवचे बदलाक बरेंपण उलयल्ल्या वेळार कितलें बेसांवां आमचेर येतात म्हाका. तो व्यक्ती आमकां मेळूंक आयिल्लो वा ताणें आमी एकामेका उलोवचें आयकल्लें खंय म्हणी कोणेंय सांगलें जाल्यार कितलो संतोश ताका भोगता. एक दीस एकली एका ऑफिसान काम करची एक स्टाफ म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या वेळार ती म्हणली फादर म्हज्या ऑफिसान कोणीय म्हाका लायक करनात फादर. सगळें म्हज्या फाटल्यान उलयतात नाका जाल्लें उलयतात म्हजें नांव पुरा पाड करतात. तिणें वेता आसतना तिका अशांतेक सांगलें कितें म्हळ्यार तुका गोत्तू नासतना तुजे स्टाफ तुजे विशयान मस्त बरें सांगते उलयतात. दे आर स्पिकींग व्हेरी गूड अबावट यू. म्हाका त्या स्टाफांची कोणाची वळख करतना आनी येता आसतना दुखांत आयिल्ली पाटी वेता आसतना संतोशान गेली. खंय म्हणी हांवें वय गे बाई अशें बरो घडटा गे जायत मागणें कर म्हूण सांगलें जाल्यार ती त्याच दुखांत पाटी वेता आसली. तिका एक सांगलें एकच बरें उतर तुका कळीत नासतनांत तुमच्या सांगता काम करची हर एकलीन थोडी म्हणी तुज्या विशयान बरें उरता. आनी हांवें सांगलें आयकलां म्हणून सांगलें कितलो संतोश तिका. देखून म्हाका आमी खंय म्हणी त्या व्यक्ती विशयान बरें उलोवंक आराम केल्यार कितलो संतोश ताच्या जिवितांत आसचें ना कोणांनी. त्या देखून आसचें. त्या देखून तशें आसलें जाल्यार आमी एक साधन जायचें तें जेजूचें मिसांव आमकां दिवचें मिसांव जावन आसा. त्या देखून पयलें जावन आसा जी वळख तो तरणाटो ग्रेस्त जिणी बरी जिणी जिवन आसलो
आनी एक भोव अपुरबायचें म्हळ्यार सासणीक जिवीत जोडोंक कितें करीजे म्हण ताणें विचारलें. मस्तू पयशे करून कितें करीजे, मस्तू आस्त करून कितें करीजे, आमी समाजांत बरें पब्लिसिटी मेळोवंक कितें करीजे, नथींग. ताणें खंयचेंय आनी कितें विचारलें, सासणीक जिवीत जोडच्या खातीर हांवें कितें करीचें. इतलें सांगिल्ल्यान खंय म्हणी तरणाटे तें सूख म्हणी तुमकां मेळ्ळें गे सोदूंक पण नाही की मेळून मेळ्ळी कोणा म्हणी सूख मेळ्ळें की. पयलें तो तरणाटो तांचो सूख ना आनी ताणें जेजू लागीं आयलो, दिंबी गेलो, दिंबी घाल्ली सूख गे न्हय, दिंबी घाल्ली सूख न्हय. तिसरें जावन आसा ताणें सांगलें 10 उपदेश ना ते पुरा ल्हान तोंडांत हांव पाळून आयलां, 10 उपदेश पाळले काय म्हणी सूख जालात गे. देवाचें तर म्हणटा कांयच सूख जावना. तिसरें म्हणटा हांव सासणीक जिवीत जियोंक कितें करीचें म्हण सांग म्हाका. इतलें पुरो हांव पाड नेक्स्ट वॉट इज नेक्स्ट म्हण विचारल्या वेळार तितलें म्हणसरी तो एक अपरायट पर्सन. ताच्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा, 1 thing इज लॅकिंग, एक संगत उणें आसा. थोडे फावटी आमी जनरल चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಿಂಗೆ हर एक सारकें आसा, एक मात्र प्रॉब्लम आसा. आमकां तें 99% पुरा विसरता, एक मात्र उडास सोडटा, एक मात्र उडास सोडटा. हांगाय तशें जेजू म्हणटा एवरीथींग इज ओके, 1 thing इज लॅकिंग, 1 thing इज लॅकिंग. दोगां मागणें करूंक आयिल्लें की एकलो भायर रावल्लो, एकलो भितर रावल्लो, एकलो भितर रावल्लो. ताणें भितर रावल्ल्यान सांगलें हांवें जेजू इतलें पुरा देवा इतलें पुरा बरें काम करता, दान धर्म करता, हांव उपवास करता, जिंजवार करता, हांव बाबाडतान म्हणले बरी मागणें करता, कितें पुरा करता म्हण पुरा ताणें बरें करून देवा मुखार सांगलें. सांगची सूख गी, सांगची सूख गी न्हय, सांगची सूख न्हय. पुरा सांगून जाल्ल्या मागीर ताणें लास्टाक एक उतार सांगलें. कितें सांगलें, हांव ताचे बरी न्हय, भायर रावलो पळय ताचे बरी न्हय. ते जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, इतलें लांब मागणें केल्लें पुरा बरें जाल्लें, एका उतरांनी ताजें मागणें रिजेक्ट जालें. त्या देखून आमी कितलें लांब मागणें करता म्हणलें गरजेचें न्हय. आमी आमकां काळजान कितें भोगता, कितें जावन आसा तें आमी आमच्या देवा मुखार उगड दवरचें भोव गरजेचें, भोव गरजेचें. तें मागणें, तें मागणें. बसून तेच म्हणचें मात्र मागणें गे, आराधन करचें मात्र मागणें गे, आमी बसून हात उबारून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणचें मात्र मागणें गे न्हय. तेंय मागणें सांगता आमच्या देवा मुखार बसुल्ल्या वेळार आमकां कितें घडटा तें आमच्या देवा लागीं सांगचें. चुकून पडल्या वेळार चुकून पडला म्हूण सांगता, ताका सक्रामेंत आसा थंय आसा, पाद्र्या बसून आसा तेणी गे कुमसार आसा, चुकून पडला म्हूण सांगचें. समर्पण करचें हें पुरो आमचें मागण्या मोगाचें. हर एक दीस सकाळीं उठले वेळार आमी जेजूक हर एक समर्पण दिवचें. न्हिदूंक वता सम्या आतां न्हिदता, सकाळीं उठल्यार परत्यान अर्गां दिता, नाजाल्यार तुज्या सांगात आसा तो बावडता, तो बावडता. ताका देखून म्हाका न्हू आमकां हर एकलें की असलें एक आपणें जेजू दिता. तें कितें म्हळ्यार आमी नवें जिवीत जोडूंक कितें करीचें, तरणाटीची वळख. ताचें अत्रेगाक आसलें, त्या तरणाट्याक अत्रेग आसलें, आमी कितें म्हणी करीचें, समथींग आय टू अचीव. कितें म्हळ्यार तरणाटा तें तरणाट्यांक केदाळे एक्टीव दवरचें म्हळ्यार तांकां घरा जाण्ण पुसचें काम परत दिनाचो खंय. तांकां कशें गे म्हण सांगल्यार तांकां भायर वचून एक माटो घालचें, रूख कातरचें आनी कितें व्हडलें कामां तोलीं पुरा कामां दिलां तीं बरें करतात. तांकां भितर झाड पुता, पोस पुता, आयदनां दव पुता म्हळ्यार तीं खंयचेंय करतात. तांकां तिकेट बूक कर, कोणा म्हणीक बस स्टँडाक सोडया, तोलीं पुरा कामां दिल्यार तीं पट्टा करतात. त्या देखून म्हाका तांकां तांकां त्या त्या प्रायताकीत जाय. देखून तो कितें म्हणटा ताजें अत्रेग आसलें, आनकी कितें म्हण एक्स्ट्रा करीचें, आनकी अचिवमेंट करीचें हांवें म्हणलें. साधन करच्या संवसारांत जियेत आसतना वो एक तरणाटो त्या तरणाट प्रायांत ग्रेस्त जाल्लो मनीस आनी एका हुद्द्यांत अधिकारांत आसलो मनीस इसारता कितें गे म्हळ्यार ताका सारके वाटेर चलोवंक एक आशा आसली. हांवें आनकी बरें करून जियेचें, आनकी बरी हांवें जिणी जियेचें म्हणली आशा आसली. आमकां हर एकलें की रितीरे गेल्ल्या वेळार, नोवेनाक गेल्ल्या वेळार, बरो शर्माव आयकल्ल्या वेळार, देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां अशें भोगता आनी मुखार हांवें
वायट सवय कंप्लीट सोडीचे सकाळी उठले तो पहिले मागणे करीचे नित्य पहिले अर्गां दिजे प्रेज एंड वर्शिप करीचे देवाचे उतार एक बायबल 4-5 चॅप्टर म्हणी वाचीचे म्हण आमी पुरो निर्धार करता घरा गेल्ल्या उपरांत त्या निर्धाराचे विरुद्ध पुरा करता वस्तुपडेशन पुरा घडता आमकां जाल्यार वो तरणाटो व्हेरी सिन्सियर मॅन तो कितें करता कितें म्हणी आमी एक्स्ट्रा करीचे म्हण ताका आत्रेक आसा आशा ताका आसा आनी एक आसूंक पुरो कोणा ताका इतलें पुरा बरें केलां म्हणटा आसतना आतां कोणे म्हणे भुरग्यांनी तुमचे लागीं येवन मम्मी म्हाका 99% मार्क्स मेळ्ळे म्हण सांगले वेळ तुमी कितें म्हणटात व्हेरी गुड बरें जालें कॉंग्रॅच्युलेशन्स आय एम प्राऊड ऑफ यू माय सन म्हण परत शाबासकेची उतरां उलयतात जेजू मुखार तो म्हणटा हांवें नवें जिवीत जोडूंक कितें करीचे सश्टें जिवीत जोडूंक कितें करीचे 10 उपदेश पाळ हांवें ल्हानपण पडलें नासता व्हेरी गुड आनी हांवें कितें करीचें म्हण सांगता तुवें नवें जिवीत जियेचें जाल्यार कितें करीचें इतलें पुरो 10 उपदेश पडले इतलें पुरो कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हण जेजून सांगिचें आसतलें जेजून सांगूंक उत्तना एक संगत भोव गरजेची वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ताणें चिंतलें कोणा जेजू म्हाका व्हेरी गुड कॉंग्रॅच्युलेशन एक्सलंट तुजें परफॉर्मन्स प्राऊड ऑफ यू म्हण सांगता म्हण चिंतलें कोणा ना जेजून कितें म्हळें आमकां जें कितें बायल्या दोळ्याक दिसना तें देवाक दिसता उडास दवरचें आमकां जें कितें बायल्या दोळ्याक दिसना तें देवाक दिसता आमी समजून घेवंक चुकल्लें देवाक समजता त्या देखून मगाचें न्हू जेजू शाबासकी दिवचे बदलाक ताका जेजूची पयली प्रतिक्रिया कितें फस्ट प्रतिक्रिया मातेवाच्या सुवातेन चॅप्टर 19 वर्स 17 and 18 तो म्हणटा उपादेश पाळ पयलें कितें करचें तुवें उपादेश पाळ हे उपादेश पाळ म्हूण सांगता आसतना उपादेश पाळूंक एक आपण दिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा आमी देवाची खुशी करीजे आमची खुशी न्ही हांव अशें जियेलां तशें जियेलां म्हजें साधन अशें म्हजें एक्सपिरियन्स अशें नो नथींग ऑल ग्लोरी टू गॉड देवाक जावं सर महिमा म्हण सांगिल्ल्या वेळार तसली जिणी जियोंक जेजू एक आपण उपादेश पाळ म्हणटा आसतना हांव ल्हानपणान तो पाळून आयला म्हणटा आसतना जेजू कितें म्हणटा तुवें कितें करीचें तुजी खुशी न्ही देवाची खुशी द विल ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टंट त्या देखून पळय आमी केदाळे गीत गायता आराधना वेळार मिसा वेळार आमच्या थोड्या पेटी घरा पुरा गायता आमी नन्न चित्त वल्ला निन्न चित्त देवा नन्न चित्त वल्ला ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ मुझी खुशी नहीं जावं दी तुजी खुशी म्हजी खुशी नहीं जावं दी तुजी खुशी जेजू आमकां हर एकलें सांगता आमी अचिवमेंट केलें हांवें केलें म्हजें गांव हांवें केल्लें म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा एक उणेंपण आसा वन थिंग इज लॅकिंग इज कितें उणेंपण गे म्हळ्यार तुवें हर एक केलंय जाल्यार देवाक अर्गां दिवंक तूं विसरलय ऑल ग्लोरी टू गॉड कीर्तन 115 पयली वर्ड नमगल्ला हे प्रभू नमगल्ला निमगे सल्लली आ महिमे आमकां न्ही सर्वेस्पर आमकां न्ही तुज्या नांवाक जावं ती महिमा ऑल ग्लोरी एंड हॉनर टू यू अलोन ताका जावं महिमा पळय जेजू कशें हंत हंत स्टेप बाय स्टेप त्या तरणाट्याक समजोण दिता समजोणी आनी तीच समजोणी आज आमकां दिवंक कशें येता आनी त्या शिसांकी दिवंक कशें येता आमी कितें करचें केदाळे हांव तें करता हें केलां म्हणचे बदलाक तुवें कितली देवाक महिमा दिवची कामां केलय तें भोव गरजेचें हांवें कितें केलां म्हणलें गरजेचें न्ही देवाक महिमा दिवचे बरी तुवें कितें केलंय तें गरजेचें व्हेरी इम्पॉर्टंट तें भोव गरजेचें त्या देखून आमची जिणी सुवार्थेची एक खाणी जायची आमचे हर एक दीस जियेले जिणे मरिफात
एकलो मनीस दुखांत आसुल्लो संतोषान जिवंक त्या दीस आराम करता म्हळ्यार ती जावन आसा आमची एक मिसांव. जेजू म्हणटा तुजें तें एक आसलें आतां 0.1 जाला. कित्याक म्हळ्यार तुवें दीस गेले बरी तें उणें उणें करना आयलें, बरी जिणी जिवंक आराम केलें. 99 इम्पॉर्टंट न्हय देवाक, एक 1 इज इम्पॉर्टंट देवा मुखार. त्या देखून पळय आमी क्रिस्तवांनी पयलें मेट दवरले वेळार, पयलें दैरान एक मेट दवरले वेळार उरलीं पुरा मेटां देव दवरता. त्या देखून म्हाका न्हू पयलें मेट दवरचें आसा न्ही तें बावाडताचें मेट तें दवरचें जाल्यार आमी केवल आंगवणेंगालचीं क्रिस्तांव जायनाजो, नोवेनाचीं क्रिस्तांव जायनाजो, आमी मागणें थंय हांगा वेचीं क्रिस्तांव जायनाजो, आमी मागणें जियोवचीं क्रिस्तांव जायचे. कशें मागणें जियोवचीं क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार आमचो बावार्थ मनशाच्या सक्तेचेर न्ही, मनशाच्या जाणवायेचेर न्ही, बगार जेजू सांगता एक संगत उणें आसा, तुजें तें एक उणेंपण आसा. तें कितें करीचें? एक काम करूंक बाकी आसा. हर एकी तुवें केलंय, एक काम करूंक बाकी आसा. देवाचेर पातयणी दवर, कंप्लीट डिपेंडंट गॉड. रिसंटली एक गडीत घडलें म्हज्या वळखीच्या एका कुटुंबान. तिका दोगां चेडवां भुरगीं आनी मस्तू सैरीक आयले ताका. मस्तू म्हळ्यार लागीं 50 वयर सैरीक आयले कोणाक खंयचेंय ती नाका म्हणटली. लास्टाक हांवें सांगलें तुमी काजार रद्द करचें नाका आनी मुखार म्हणून. कितल्या म्हळ्यार तुमकां लागीं आतां 42, 44 म्हणून सर जालीं. आनी जिणयांत काजार जायना तुमकां म्हणून सांगलें. एक दीस तें बेजार आयन म्हणलें बरी ताणें काम करच्या ऑफिसाक वेता आसतना शेअरिंग टॅक्सीर गेल्लीं. शेअरिंग टॅक्सी बेंगलोर आनी पुरा गांवांत शेअरिंग टॅक्सी आसता. वेता आसतना थंयसर आनेक चेडो त्याच टॅक्सीर पैणकर आसली, तेगा आसली. एकामेका तुका खंय वचूंक म्हाका खंय वचूंक उलयता आसतना थंय वळख जाली. काले दोगांकी उलय आमचें बगलें, दोगांची फ्रेंडशीप जाली. आदल्या म्हयन्यान दोगांचें काजारी जालें. प्रेज द लॉर्ड. पळय असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. आवय म्हणालें इम्पॉसिबल, जावंकूच जायना. जाल्यार बावार्थांत एक मेट आमी मुखार दवरल्या वेळार असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ते म्हणलें म्हाका फादर आमी इतले वर्सां कोणा पासून राखून आसलें गी, म्हजो घोव जावन स्वसंत आसा आमी चिंतलें हांवें, तसोच म्हाका एकलो मेळ्ळो फादर. व्हेरी नायस पर्सन, बरें कुटाम म्हाका मेळ्ळें. इतले वर्सांचें दूख एकच पटी पुसून काडलें, बरें जालें. आनी म्हज्यान एकलें भयण आसा, ताकाय सैरीक जाली फादर, सद्याक काजार आसा. म्हळ्यार कितलें बावडता बरवसो. राखून रावचें केदां अर्थान मेळटा की ना, आमी राखून राव. देखून जेजू म्हणटा तुवें करी जाय असलें एक काम मात्र बाकी आसा. एक काम कितें करीचें? कंप्लीट बावडता देवाचेरच दवरचें, तुज्या सक्तेचेर, जाणवायेचेर. ताणी सांगलें आनी कितें जालें न्हय, ताचेर न्ही, कंप्लीट बावड. देखून आमी केदाळे गांवचें गीत, कश्टांची मोडां मुजेर आयिल्ल्या वेळार कोणाचेर हांव पातयणी दवरना, देवाचेर हांव पातयणी दवरता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जॉबाचो बूक आमी परत वाचिचें. कित्याक म्हूण सांगल्यार जॉबा कडेन ग्रेस्तकाय आसतली. ग्रेस्तकाय म्हणटाना कांयच उणेंपण ताका नासतलें, हर एकी आसतलें. जाल्यार ताजी जिणी आमकां एक काणी सांगता. ती काणी कितें गे म्हळ्यार खंयचेंय शाश्वत न्हय. आसचें पुरा केदां लागीं म्हळ्यार आमचे कडेन पुरा आसतना सगळ्यां सैरीं दैरीं कुटुंबाचीं दायजीं इश्टां मंत्रां पुरा सांगाता मुखार आसतात. सकास हर एकी पयस गेल्ल्या वेळार, भलायकी बिगडल्या वेळार, आस्त बदीक पुरा गेल्ल्या वेळार, आसलें घर गेल्ल्या वेळार पुरा वेता आसतना ताची बायल येवन सांगता खंय, पतीन येवन सांगता खंय, तूं आनीकी कित्याक जियेलाय सायबा. एक पडेन देवाक शिराप घालून तुवें मेल्यार बरें आसलें. पळयलें गे, सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेन कोणी सांगता आसतना. त्या देखून हांवें सांगलें, तुमी मस्तू पटी आयकलां, कन्नडांत एक सांगणी आसा, ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ. ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲೇ ದಿಸ್ ಮಾತ್ರ, तुझ्याकडे पूर आसता पर्यंत मात्र, देವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ.
ताचो बोवाडतो पळया कोणाचो जोबाचो बोवाडतो तो म्हणटा देवातोन बरें पुरो आयिल्ले वेळार प्रेज द लॉर्ड म्हणून सांगलें आमी तेंचेली पिडा आयलें आनी पुरो गेलें म्हणटा आसतना ನನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ कोणे सांगले ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬೇಕು कालेक म्हणा आमी राखून रावचे निरंतर मागणे करीचे कितले म्हणसर वतना म्हाकाय वतना निरंतरी मागाचे तातूंत पळया ताच्या मागीर कितें जालें जोबाच्या जिवितांत आशिर्वादान डबल जाली तातूंत म्हाका न्हू आमी राखून रावचे आनी हांगासर जेजू आमकां सांगता आमी कितें करीचे आमची खुशी न्ही बगर देवाची खुशी आमी करीचे विल ऑफ गॉड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट आवर विल आमची खुशी न्ही आमची खुशी देवाची खुशी आमी करीचे आनी जेजूय सांगता मात्र न्ही आपल्या जिवितांत तें पाळटा घेतचे मनींत ताका हर एक कितें पुरो घडटा तें दोळ्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तो एक घडी बापा लागीं बापा म्हजे तोंड एक कश्ट पयस आसूं दी जाल्यार म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं दी ह्युमन नेचर एंड डिवायन नेचर दैवीक सकत आनी मनशाची उणेपणाची सकत कितें म्हळ्यार म्हजे तोंड पयस काड म्हाका जायना कश्ट म्हाका सोसूंक म्हाका पुरो जालें आनी कितलीं वर्सां म्हण हांवें सोंसचें कश्ट कितलीं वर्सां म्हण राखचें कितलीं वर्सां रीण कितलें वर्सां लॉस म्हजें बिजनेस कितलें वर्सां म्हणसर हांवें अशें जियोवचें इम्पॉसिबल म्हूण सांगिल्ल्या वेळार जाल्यार म्हजी खुशी न्ही डिवायन पावर देवाच्या शक्तीचेर डिपेंड जावचें म्हूण सांगल्यार देवाच्या शक्तीचेर होंदून जियोवचें म्हूण सांगल्यार जाल्यार म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी रसलो देव आमकां पोसता पोस्सो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता आनी पोस्सो देव आमकां हर एक दीस राखता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देव आमचो हर एकल्याचोय मोग करता चवथें जावन आसा ग्रेस्त तरणाट्याची प्रतिक्रिया कितें जावन आसा तें ग्रेस्त तरणाटो म्हणटा हांवें सर उपादेश ल्हानतोनंत पाळून आयला आय एम परफेक्ट म्हणजे तें कांयच उणें पडना म्हाका शाबाशकी मेळा जेत आय मेड सम अचिवमेंट ग्रेट अचिवमेंट म्हूण चिंतलो कोणा आनी तो थंयच रावयल्यार कांय जायनातलें ताणें कितें म्हळें आनीक चडीत कितें करीचें हांवें वॉट एक्स्ट्रा आय कॅन डू आनी जेजू ताका एक सवाल घालता तें ताका मात्र न्ही मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक कितें सवाल कितें गे म्हूण सांगल्यार तूं संपूर्ण समर्पण कर तुजें म्हणजे खंयचेंय दवरनाका संपूर्ण समर्पण कर जेजूचे जबाब आमी वाचता मातेवाच्या सुवार्तेन 19:21 तुमी करी जाय आसलें एक मात्र उणें आसा वन थिंग इज इम्पॉर्टंट एक मात्र वन थिंग इज लॅकिंग इन यू हर एक सम आसा 99% इज ओके बट वन थिंग डिस्टर्ब्स युअर होल बिईंग तें एक मात्र तुका तुज्या जिवितान अडकाडायला आमी पळयता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान चॅप्टर 49:1 मागणे आमचें रजार आमचें आध्यात्मीक जिवीत त्या विशयान उलयता आसतना आमी इतलें मागणें केल्यार देव कित्याक मागणें आयकना कित्याक देव आमकां काकोळ दाखयना म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार थंयसर जबाब आमकां मेळटा 49:1 थंय एक कारण दिलां मस्त कारण आसात एक कारण तें कारण कितें म्हळ्यार देवाक तुवें उलो मारता आसतना देव तुजें मागणें आयकनातलें ताजें कान केप्पे न्ही बेरो न्ही देव तुका रक्षण दिवंक राखूंक ताणें हात मुखार हाडटाना तुजे लागीं पावनातले ताजे मोटवे हात न्ही पावनातले बरी मोटवे हात न्ही जाल्यार कितें जालां थंयसर आमकां सांगता देवाक आनी तुज्या मदें तुजें पाताक वेगळासार हाडटा आमच्या घरांनी आतां वायफाय कनेक्शन म्हण आसता वायफाय कनेक्शन न्ही हर एका कुडा भितर गेल्ल्या वेळार वायफाय मेळना कित्याक मेळना गे म्हळ्यार
ते ओपन जाग्यार आयल्यार मात्र बरें नेटवर्क मेळटा कमी भितर 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 गेल्यार नेटवर्क मेळटा कित्याक म्हळ्यार वणो ती गल्ले आसात न्ही वॉल्स ते ब्लॉक करतात सिग्नल हाडूंक सिग्नल तशेंच आमचें घर खंय म्हणी सकयल जाग्यार आसल्यार थंयसर आमचें नेटवर्क इंटरनेटी मेळना नेटवर्कय मेळना कित्याक म्हळ्यार थंय तो न्हू डिस्टन्स मस्त आसा तशेंच देव आमकां राखोंक सडवण दिवंक आमचें मागणें आयकूंक आमचे लागीं पावना जावचे बरी आमचीं पातकां आमकां आनी देवाक वेगळा सार हाडटात खंय देखून वन थिंग इज इम्पॉर्टंट वय हांव मागणें करतां दान धर्म करतां बरें काम करतां कोणायकी दुखून हांवें हर एकलें की बरें केलां 10 उपदेश पडले बरी हर एक बरेंच केलां हांवें कोणायकी कांयच करुना एक दीस एकलो कुमसाराक आयिल्लो ताका बसूंक दिंबी घालूंक जाय हांवें सांगलें बस इल्लें बे टेंशन करनाका ना फादर दिंबी घालता म्हणलो आनी ताका सांगलें आडे तूं जायना जाल्यार बस टेंशन करनाका ताजी सगळी कूड हालतली नर्साचें प्रॉब्लम आसतलें नाका आनी ताणें सांगलें वखदाक आनी गेल्लें की तूं उदक म्हण जाय पिवंक कांय नाका फादर हांव असोत तूं कितलें वर्सां जालीं सुमार 15 वर्सां जालीं ताजे पयलें बरो आसलो फादर हांवें सांगलें तुवें कोणा म्हणे बोक्साणें दिवंक म्हणे आसा की ना फादर तशें ना कोण्णें की ना पुरा बोक्साणें हांवें दिवन जाला आनी कोणाचेर राग ना म्हाका तर ताका सांगलें जायत आतां कुमसार सुरू करया म्हळें कुमसार जालो आनी गेलो फाटीं सो त्या दीस शर्मा वेळार हांवें सांगलें देवाचें उतार जावन आसलें आमी कित्याक बोक्साणें दिवचें बोक्साणें दिल्ल्या वेळार कशें देव आमच्या जिवितांत काम करता आनी तो शर्मा आयकता आसतना कितें बोगलें गुत्तना उठून भायर गेलो मोबायल काडलें आनी भायर वचून मोबायलार उलयत आसलो उलयता आसतना व्हडलें एक बोब मारली ताणें व्हडलें बोब मारली लोकांक सगळ्यां फाटीं फुडलें जालें कितें थोडीं बरोबर भायर धांवन गेलीं पळयता आसतना ताका नर्साचें प्रॉब्लम आसलें त्या कोणांगी फोन करन ताणें सांगलें की प्लीज फॉरगिव मी तुका हांवें बेजार केला दुखयला हांवें बेजार केला सॉरी म्हूण सांगता आसतनात कंप्लीट कुडींत आसलें नर्साचें प्रॉब्लम पुरा सामान जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणें रिकॉल केलें की कोणाक दुखयला हांवें कोणाक कितें केलां तो मागीर सांगलो फादर 15 वर्सां तो म्हजो एक क्लासमेट आसलो ताजे लागीं हांवें कितेंय झगडें करून उलोवचें सोडलें तक्षण म्हाका उडास आयलो तो शर्मा वेकताना मिसाच्या वेळार ताका हांवें बॉक्सीचे ताणें म्हाका उलोवचें सोडलां हांवें पयलें फोन करून उलयतां पयलें सुमार फावटी कॉल केलें आनी रिसीव करूंक वतना फादर मागीर हांवें परतेन कॉल केल्या वेळार ताणें रिसीव केलें आनी हांव पयलें सांगिल्लें उतर इतल्यान प्लीज फॉरगिव मी त्याच वेळार म्हजी सगळी कूड नॉर्मल जाली 15 वर्सां पयलें कशी भलायकीची कूड आसली की तशी जालें ताका हांवें पयलीं सगळ्या वेळार तो म्हणलो नो फादर एवरीथींग इज ओके म्हाका कोणाचेरी बेजार येना कोणाचेरी कांयच ना हांव हर एकलें समाज हांव नो म्हाका कोणाक दुखोवचें हांवें कोणाक दुखोवना हांवें हर एकले कडेन बरो आसा कळीत ना म्हाका खंयी आमच्या जिवितांत कितेंय घडलें तें आमकां ब्लॉक करना आसा जावंक पुरो गोत्तू ना कोणाक त्या देखून आमी कुमसाराक वयच्या पयलें बरें करून तयाराय करून वचचें बेश्टें वचून कुमसार जावन येवचें न्ही कुमसाराक वयचे पयलें बरें करून तयाराय करचें उडास येना आमकां रक्षण गेल्ल्या वेळार उडासूच येना खंयचें मस्तपटी जाल्लें आसा हो हें पाताक सांगूंक कुत्तना नेक्स्ट कुमसारा म्हणसर तें उडास करून देखून आमी कितें करचें बरें करून एक पेपर काडून घेवन बरयचें खंय तातूंत बरयचें कित्याक म्हणल्यार एक पाताक की विसरन आसूं आमी युवा जाणांच्या मिसावांत आसतना युवा जाणांक एक रितीर दवरली त्या रितीरेन सुमार 120 तरणाटे आयिल्ले 120 तरणाटे आनी सर्ता युवा जाणांचें भुरग्यांचें कुमसारां 1 मिनीट आसता देखून चड पदरेप नाका म्हणून हांवें एक 10 जाणां पदरेपांक आपयलें आनी कुमसाराक एक 45 मिनिट्स टायम दवरलें 45 मिनिट्स टायम ताच्या मागीर आराधन ताच्या मागीर उरलें कार्य म्हूण दवरलें त्या दीस 10 जाणां पदरेप 3 वरां बसल्यार अर्दे कुमसार जावंक उत्तना 3 वरां 10 जाणां पाद्रेप 3 वरां बसल्यार हांवें चिंतलें परतेन सगळे कडेन वयता कोणा कुमसाराक भुरगीं म्हण चिंतून हांव उठून सगळ्यांक विचारलें तुमी कितले फावटी कुमसार जालात आज 1 फावटी वी आर स्टील वेटींग फादर गेल्लीं 45 मिनिट्स 1 वर जाल्यार फाटीं येवंकूच येना त्या कुमसार जाल्ल्या मागीर त्या तरणाट्यांचें मुखामळ पळयलें हांवें पयलें येता आसतना प्लास्टीक स्मायल दिवन आयिल्लीं कुंबळकाय मुखां म्हणटात हागलकाय मुखां म्हळ्यार केदाळे सिरियस पळयतलीं ताच्या मागीर मुस्कार ल्हान जालें म्हळ्यार
फुल्ल बावल्लें मुखामळू पर्ज जळोवंक सुरू जालें. त्या भुरग्यांक सांगलें हांवें बसून मुक्काल घंटो ताणें पुरा कितें पुरा पातकां केल्यात पुरा पातकां बरयचें आनी हरी एकी सांगिचें. त्या भुरग्यांनी हरी एकी बरयलें. कोण पुरा बरें नितोड कुमसार जाल्लीं. येता आसतना म्हणली फादर ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. कित्याक म्हळ्यार गेल्ल्या वेळार त्या कॅटेकिझमाच्या टिचरीन शिकयलीं 4 पदकां तिंच सांगून आतां 40 वर्सां जालीं. तिंत 4 पदकां ताजे की चडी करुनात उणें करुनात. फोटी सांगला की नांग ना हांवें फोटी मारला म्हणून सांगता. त्या देखून 3-4 पदकां त्या सिस्टरान कित्याक शिकयलीं की तुमकां म्हाका केदाड्या मदें घेवचें. त्या देखून म्हाकाचें न्हू आमी कितें करीचें 4 पदकां मात्र न्ही पुरा उडो आसा खाडीचें आनी बरें करून कुमसार जायचें. एक बरें कुमसार जाली म्हळ्यार त्या दीस घरा गेल्ल्या वेळार बरी न्हीद येता नाजाल्यार तेंच मतीक येता. त्या देखून म्हाका बरें कुमसार जाल्ल्या वेळार समाधानाची न्हीद येता. त्या देखून आमी कितें करीचें वन थींग इज इम्पॉर्टंट. वन थींग तें वन थींग कितें म्हळ्यार आमी कंप्लीट सोम्याक समर्पण दिवचें. वन थींग समर्पण दिवचें. ताच्या मागीर जेजू कितें म्हणटा तरणाटो जेजूक सांगता तो खंतिश्ट जालो. ताच्या मागीर कांयच उलोवणें ना आनी तो बेजारायन पाटींग गेलो. जेजू लागीं आयिल्लीं कोणीय बेजारायन पाटींग गेलीं म्हूण ना एकलो मात्र. इतलें पुरा उलोवन इतलें पुरा ताका बरें काम करन 99% बरें करन. वन थींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. भोव गरजेची एक संगत. उपादेश पडले सुकूंकूच ना हर एक उपादेशी पडल्यात. बरें कामां केलां अत्रेक आसा नवी जिणे जियेची म्हणली आशा आसा सासणीक जिवी जोडचें म्हणली आशा उर्बा ताका आसा जाल्यार बेजारायन पाटींग गेलो. तर ताच्या बेजाराक कारण कितें देवाचें उतार आमकां सांगता थंयसर. बेजाराक कारण कितें म्हळ्यार जेजून ताका जोर करुना आनी काले म्हणी ताका पनिशमेंट दिवना कांय ना. ताका सांगलें वन थींग इज इम्पॉर्टंट. एक तुजें तें उणें आसा तें फुलफील केलें म्हळ्यार 100% यू आर परफेक्ट. आमकां आमी हर एकलीं कोणा बरी जायचें म्हणजे जेजू म्हणटा बापा बरी जाया. लूक 6:36 बापा बरी तुमी दयाळ जाया. मॅथ्यू 5:48 तुमी कितें करा तुमी बापा बरी बरी जाया बरी जाया. कोणा बरी जायनाका संपूर्ण जाया. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. संपूर्ण जाया परिपूर्ण जाया. कोणा बरी जायचें आमी बापा बरी जायचें. आनी 99 गॉड इज नॉट हॅप्पी विथ 99 100 जायचें. एक ताजें 99 लिपोवन दवरूंक कारण कितें म्हळ्यार एक तें जावन आसलें ताची ग्रेस्तकाय न्ही. ताची ग्रेस्तकाय न्ही ताचें चिंतप ग्रेस्तकाय विशयान ताका एटॅचमेंट टू द वर्ड. त्या देखून ताणें कितें केलें ताका यथेश्ट ग्रेस्त आस्त बदीक आसली. देवाचें तर सांगता आमकां ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसली. जेजू म्हणटा सगळें विकून तुवें कितें करीचें दुबळ्या धाकट्यांक दी मुखार आनी तूं येवन म्हजो पाटलाव कर. सगळें विकून दुबळ्या धाकट्यांक दी आनी तूं येवन म्हजो पाटलाव कर. एक दीस एकलो आतां परत सेल्फी संवसार आमचे तरणाटे आतां पावस येतना बायक रायडिंगाक पुरो दोंगरार पुरो पुरो वचून रावून थंयतून एडजर रावून फोटो काडटात सेल्फी काडटात आनी तें लायव्ह पुरो दिवचें पुरो संवसारान आमी आतां जिवन आसूं. तें पुरो नवें कांय न्ही तें पुरो सदांचें आतां. अशें काडटा आसतना सेल्फी काडटाना थंय माती कोसलोवन तरणाटो वयर सकला पडलें. पडटाना थंय एक ल्हानशें एक झाड आसलें घट्ट धरगणेलें आनी धरले वेळा पळयता सांजेचीं 7 वरां जाल्लीं आनी तो बोब मारता की देवा तूं आसाय जाल्यार म्हाका राख आनी व्हडल्यान बोब मारलें. आनी देवान सांगलें की हांव आसां. तुवें धरिल्लें झाड आसा पळय पोंटो हात सोड हांव आसां. आनी तो म्हणलो की ह्या सगळ्या दोंगरार आसचें एकच झाड आनी हें सोडल्यार
हांव खंडीत डायरेक्ट ताळो आयकना वयर येवन पावता त्या देखून सोडना म्हणून घेतालें अशें 7 वरांतून सकाळीं 5:30 वरां म्हणसरी धरण तुम काडटलो मागीर पळयल्यार सकयल जागो आनी हेज्या पांयांक खाली 3 इंच मात्र जागो आहलो देवान कितें म्हणलें सोड डिस्टन्स ना अशें आसलो अशें इतल्यान सांगिल्लें ताणें नांव दरगणयता एक 1 थिंग इज इम्पॉर्टंट सोड ना सोडना हांव 99 बरें आसा मागणें केला रितीर केला बावट आसा बरोवस आसा पुरो आसा धरल्लें पयलें सोड ना ना हांव सोडूंक तयार ना तर थंयत राव मगाच्यान मस्तपटी आमी कितें धरणकाण घेवन आसा भोव गरजेचें वॉट आर वी होल्डींग जावंक पुरो म्हजी पदवी जावंक पुरो म्हजी शिकाप म्हाका इतलें कळीत आसा म्हाका इतलें एक्सपिरियन्स आसा इतलें वर्सां काम केलां हांवें इतलें वावर केलां हांवें तूं बांदलें घर इतलें पुरो म्हूण एक्सप्लेनेशन दिता आसतना 1 थिंग इज इम्पॉर्टंट ताका अटॅच जावन रावनाका जेजू म्हणटा ताकाच अटॅच जावन रावनाका हांगा कितें अडकळ मगाचें आस्त बदीक न्ही ताजें ग्रेस्तकायचें जिवन न्ही ताजें अधिकार न्ही खंयचें अडकळ न्ही पयशांच्या बंदपासाक वा वडण्यांक मोगाक तो वळख जाल्लो पयशांच्या बंदपासांत तो बंद कैद जावन गेल्लो वडण्यांक तो वळख जाल्लो तिसरें जावन आसा पयशांच्या मोगान तो जियेतलो ताका तें दिवंक नाका आसलें उपादेश पाळचें ताका कश्ट जावना जाल्यार आस्त सोण दिवची दुबल्यांक दिवचें तें पुरो ताका जालें ना देखून जेजू हांगासर ग्रेस्त पाड म्हूण सांगिना अटॅचमेंट जेजू त्या अटॅचमेंटा विशयांत उलयता थोड्या दिसा आदीं आमच्या ऑफिसाक एक नांवाडीक मनीस मस्त मल्टी मिलियनियर तो मेळोवंक आयिल्ल्या वेळार ताणें आमच्या थोड्या स्टाफांक पुरा उलयता आसतना तें बरोवंक एक पेन आमच्या स्टाफान व्हरून वतलें त्या वेळार ताणें आपलें पेन काडून ताका दिलें तें पेन ताणें दिल्लें 2 रुपयाचें पेन 2 रुपयाचें पेन ताणें बोल्सांत दवरलें आनी त्या व्यक्ती कडेन त्या आमच्या स्टाफान विचारलें सर ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿದು ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ तो म्हणालो हें पेन म्हाका खंयसर उडास हाडटागी म्हळ्यार म्हाका जेवण नासल्या वेळार खाण नासल्या वेळार दुबळीकाय आसल्या वेळार आनी आमकां एक ल्हानशें पेन्नने खड्डी हाडूंक खड्डी कडले आतां खड्डी पळोवंक मेळना खड्डी हाडूंक कश्टाल्या दिसांनी म्हज्या आवय बापायन आमकां वाडयल्ली रीत आमचे रुट्स खंयतून आमी आयिल्ला तें हें पेन्न उडास करता म्हाका देखून हांव केदाळे बरें कॉस्टली पेनान बरयना हांव इतलो व्हड जाल्यार इतलो व्हडलो मनीस म्हूण लोक म्हाका आपयता जाल्यार इतले मिलियनान म्हजे कडेन पयशे आसा जाल्यार इतलें दान धर्म हांव करता जाल्यार हांवें सिग्नेचर घालचें येस 2 रुपया पेनान पयलें 8 आणे आसले आतां 2 रुपया जालात मोल चडला मात्र पेन्न सेम म्हणून पर्सन हू हॅज फॉरगॉटन हीज रूट्स हॅज फॉरगॉटन एवरीथींग त्या देखून देव म्हणटा 1 थिंग इज इम्पॉर्टंट एक संगत भोव गरजेची तर मग आमचे थंय कितें जेजू विचारता आमकांय थोडीं सवालां जेजू आज विचारता वॉट इज लॅकिंग इन यू तुजें तें कितें उणेंपण आसा म्हजें तें कितें उणेंपण आसा आमी आज आमचेर एक नदर घालीचें पयलें वैयक्तीक जिवितांत कसले अडकळे आमकां आसात आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कितें अडकळे हांवें याजक जावन म्हज्या जिवितांत कितें अडकळे आसात तुमी एक कुटुंबाच्या खांद्या जावन तुमच्या जिवितांत तुमच्या काजारी जिवितांत तुमच्या भुरगेपणार तुमच्या तरणाट प्रायर कितें उणेंपण आसा म्हूण तुमकां बगता तें उणेंपण आज समर्पण दिवंक आसा थोडोसो वेळ आमी नियाळूंक प्रयत्न करया पयलें उणेंपण आमचें संवसारी जावन जियोवचें ऑल इज वेल एका मुवीचें डायलॉग आमचे सट्टा भुरगे आनी तरणाटी एका कलार म्हणटाली ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज नॉट वेल ऑल इज नॉट वेल म्हळ्यार हर एकी सारकें ना आमच्या जिवितांत 1 थिंग इज इम्पॉर्टंट एक उणें आसा जेजू म्हणटा एक संगत उणें आसा त्या देखून ऑल इज नॉट वेल लुकाच्या सुवार्थेन 12व्या अध्याय 15व्या वचन सांगता पळया
सर तरांच्या अपस्वार्थांतून अलग रावंक सत्राय गया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस जावियात पूण ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. म्हजी उतरां न्ही, समेची उतरां. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 15 आसा गे, मेळ्ळें गे तें कोणाक म्हणे. अनेक पिढी वाचता पळया. सर तराच्या अपस्वार्थांतून अलग रावून सत्राय गेया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस जावियात पूण ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. तुजें जीवन कितें गे म्हणा, ग्रेस्त. नो, यू आर नॉट ग्रेट. तूं ग्रेस्त न्ही. आय एम नॉट रिच. ही इज रिच. ही इज रिच. देखून सर्व महिमा पदवी देवाक आमी दिवचे. जस्ट देवाक आमी दिवचे. देखून तो ड्रायव्हर ताणें मागणें केल्लें पळया, सोम्या म्हाका दुबळ्यांक उणें जावचें बरी म्हजी आस्त, म्हजे पयशे तो उणें करनाका. म्हळ्यार दान दिवंक म्हाका केदाळे उणें करनाका सोम्या. दान दिवंक उणें करनाका म्हाका. कितल्या पुरबायची उतरां पळया. दान दिवंक म्हाका उणें करनाका. केदाळे कोणाक म्हण दिवचें म्हणटा आसतना म्हज्या पॉकेटीन तो पर्सान तो पयशे उणें जायना सोम्या. म्हाका म्हणटाना उणें जाला उणना, कोणाक म्हण दिता म्हणटा आसतना उणें जायना. तो म्हणटा म्हाका येदोळ पर्यंत कांयच उणें जावन, कांयच उणें जावन. दुसरें, नियंत्रण सुकता म्हणलें बें सबार जाणांक आसता. नियंत्रण सुकचें म्हळ्यार किर्तन 115 पयली वर्ड सांगता, आमकां न्ही देवाक जावं महिमा म्हूण सांगले वेळार. तर हांवें कितें केल्लें, हांवें वावर केल्लें, हांव शिकल्लो, म्हजी जाणबाय न्हय. देवान दिना जाल्यार कांयच खंयचेंय म्हजें म्हणलें न्हय. त्या देखून प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्सेस 5 and 6 आमकां सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या काळजान, वन थिंग इज इम्पॉर्टंट, सगळ्या काळजांत सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवर. तुजीच बुदवंत कायेचेर पातयेवन जियेनाका. तुजीच बुदवंत काय श्रेष्ठ, माय नॉलेज इज सुप्रीम म्हूण चिंतून जियेनाका. सुप्रीम म्हूण जियेनाका. एकल्या व्हडल्या बिझनेसमॅनाक ह्या दिसांनी मेळिल्लो पोर ब्रेस्तारा, आनी ताणें इतलें पुरो तुजें अचिवमेंट कशें जालें गे म्हळ्यार ताका ताणें सांगलें, लास्ट उतर सांगलें म्हाका, फादर देवाक जावं अर्गां स्तुती. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका चलयल्लें. इतलें पुरो अचिवमेंट करूंक ताणें म्हाका चलयल्लें. वन थिंग इज इम्पॉर्टंट, देवाक महिमा दिवचें. इगो आसतना हांवें केल्लें, म्हजें घर न्हय, हांगा आसता म्हणसर म्हजें. मागीर श्वास रावल्ले मागीर पवित्र तंबाक वचून पावजेत हांगा दवरनात, घरा कोणायकी दवरनात न्ही गे. तशें देखून तिसरें, बदलावणांक विरोध करचें. अडकाळी आमकां बदलावणांक विरोध. चेंज नाका म्हाका, आसतलें बरेंच आसता. म्हाका बदलावण जावंकूच नाका, बदलावण जावंकूच नाका. हांव असोच आसता, आदी आसतलो आतां आसा, मागीर लास्टाक फोंडाक वचून पावता, तसोच पावता, कांय बदलावण नाका. नो, दॅट इज नॉट क्रिश्चन लायफ. बदलावण गरजेची. त्या देखून पळय जेजू म्हणटा, कोणी म्हणी चुकून पडला जाल्यार तुमी मलगडे लागीं आपोवन व्हरा. आपोवन व्हर ताका इल्ली बुधबाळ सांगा. आणकी आयकना जाल्यार आनेकल्या लागीं, आणकी आयकना म्हळ्यार सोड सोडा जाय, ती बदलाना. त्या देखून म्हाका आमी कितें करचें, आमी तितलें कोणाक म्हणी सारके वाटेर हाडूंक प्रयत्न करचें. त्या देखून बदलावणाक विरोध. रोमांकारांक बरयलें पत्र, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्सेस 2. रोमांकारांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 2 वड. ह्या संवसाराची साली प्रकार आदार साल तुमी आदार नाकात. ह्या संवसारात जियेले बरी, संवसार सांगले बरी तुमी आदार जियेनाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावन दी, तुमची मनां नवीं जावन दी. तुमचें सगळें जिणयेचेरच रुपांतर, सगळी जिणी रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात. वॉट इज द विल ऑफ गॉड? देवाची खुशी कितें? आमी कितें करीचें? आमकां रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 2 वड सांगता, ह्या संवसारी उतरां प्रकार जियेनाकात. तुमी कितें करा? बदलाक
तुमची मनां नवी करा. रिन्यू युअर लायफ. तुमचे काळीजांनी मन रिन्यू करा. रिन्यू करचो एक जागो आमकां देवान दिला जाल्यार तो सक्रामेंत आमकां कुमसारा सक्रामेंत थंय वचून रिन्यू करचो जागो. पाटी येवचें, मिसाचें बलिदान भाग घेवचें, खाणिकेचे गिता वेळार आमची सगळी जिणी समर्पण दिवची. ऑफरिंग आवर लायफ टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड दिस इज वॉट आय एम. ही जिणी म्हजी, अशें जियेला हांव. रिन्यू माय लायफ, रिन्यू माय लायफ. तें देव आमचे हितून आशेता. आनी तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं, सगळी जिणीच रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यार. आनी खंयचें बरें आनी देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. त्या देखून म्हाका जेन्ना बदलावण जेजू हाडूंक आशेतना आमी सोंडीचे खंय बदलावण म्हूण सांगल्यार बायपास सर्जरी न्ही, ओपन हार्ट सर्जरी न्ही, हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन म्हूण सांगल्यार काळीज काडन दुसरें काळीज घालचें, दुसरें काळीज घालचें. हेजो देव म्हणटा आमकां तुजें पात्राचें काळीज काडन रक्ता मांसाचें काळीज तुका हांव घालतलो. पात्राचें काळीज कोणायकी समजून घेयना. आनेकलेक दूख जाल्यार हांसता. आमचो विरोधी बरो वायट कोणी पडुल्ल्या वेळार पडुल्लो तूं बरो जालो, व्हेरी गूड, आणकी 4 पाटी पडाचें आमी सांगता. तें फातराचें काळीज, फातराचें काळीज, रक्ता मांसाचें काळीज. आनी एकलेक दूख जाल्ल्या वेळार ताकाय दूख जाता, ताकाय दूख भोगता. तें जावन आसा देवाच्या योजनांचेर बरवसो दवर नासतना जियोचें. म्हाका नांव जेरमाया 29:11. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाक एक योजना आसा. गॉड ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಯೋಜನೆ ಇದೆ. आणि देवाक कळीत आसा कोणाक खंय कशें खंय आपूण व्हरचें, कितें जायचें, हर एक ताका कळीत आसा. आमी कितें करीचें, देवा तुजी खुशी जावं, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ. धर्मगाच्या भावनांनी बेणीनो, एक संगत गरजेची. तुम्ही करी जाय आसलें एक काम मात्र बाकी आसा. कितें बाकी आसा? आज आतां सक्रामेंतांत जेजू आमच्या मदें हजर जाता. आज आमी मस्त मागणें करचें नाका, आज मस्त मागणें करचें नाका. इल्लोसो वेळ ताज्या हजारपणांत बसया, ताज्या हजारपणांत दिंबी घालया, ताज्या हजारपणांत हात उबारया, ताज्या हजारपणांत ताकाच पळया आमी. आनी तो आमकां म्हणटा तुजें तें एक संगत, एक काम बाकी आसा. तें कितें तो म्हाका सांगिना, तुमकां मात्र सांगता. त्या देखून आमी कितें करीचें, आमची नदर ताचेर घालीचें आनी तो आमकां पळयता आनी हांव ताका पळयता. येया जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. तुजो मोग करता सोम्या, तुका आराधन करता सोम्या, तुजेर सर पडटा आनी म्हजी जिणी समर्पण दिता. ह्या आराधना गिता मरिफात जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. तू सोमोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता ननिया. तू सोमोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता ननिया. तू सोमोग करता, तुका अर्गां दिता, मोसो सोमी मन मानून घेता. तू सोमोग करता, तुका अर्गां दिता, मोसो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया,
मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा अर्गा तुका होळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका होळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा महिमा तुका होगळा तुका स्तुती तुका स्मोकर तुका अर्गा तुका होगळा तुका महिमा महिमा तुका स्तुती तुका आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा मुजा सोमिया मुजा देवा हालेलुया हालेलुया Alleluia, 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 हालेलुया Alleluia, Alleluia, Alleluia. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा तुका जावं आराधन तुका जावं सर्व महिमा म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमेच्या हजरपणांत थोडोसो वेळ विशय घेवंक त्या समाधान सुटका आशिर्वादाची जर
हांगा तो न्हू तुमच्या हर एकल्यांच्या काळजान कुटुंबांत वळोवंक आसा ह्या घडयेर. त्या देखून जेजू म्हणटा तुवें करी जाय आसलें एक मात्र बाकी आसा. तुवें करी जाय आसलें एक मात्र बाकी आसा. तें एक कितें जेजू म्हाका म्हज्या दोळ्याक दिसचे बरी कर, काळजांत भोगचे बरी कर, मोतींत म्हाका मेळचे बरी कर, समजून घेवचे बरी कर. तर म्हज्या इश्टानो भावन आनी भयणीनो तुमकां कोणाक म्हणी तुजी जिणी जेजूक हांवें समर्पण दिवचें. आज जेजून सांगलें हांवें आयकलें सगळें वीक म्हूण सांगल्यार तुमी घर पुरो सोडून आंगात बसा म्हणून न्ही, तुजी जिणी सगळी समर्पण कर दी. जें कितें आसा तें म्हजें म्हूण सांगून जिये नाका. सोम्या तुवें दिल्लें हें जिणें कितले दीस म्हूण कळीत ना, कितले दीस ते पयशे दिल्ले आस्त बदीक घर म्हजे सांगात आसता म्हूण कळीत ना. एक दीस पुरो लॉस जावंक पुरो. आदी आसलो आतां आसचो आनी मुखार आसचो आमचो देव एकलोच. मनीस प्राय आनी सोबाय पळयता. मनीस आमचें उणेंपण सोदता. देव मोगाचें न्हू तुजें तें आसलें बरेंपण कितें म्हूण सोदता. तेंच मनशाक आनी देवाक आसचें व्यत्यास. द डिफरन्स बिटवीन गॉड अँड द ह्युमन थिंकींग. बाबा म्हज्या भयणी म्हज्या दुखांत आसय गी, बेजारांत आसय गी, आंगवणे खंत बेजारां घेवन हांगासर आयले गी तूं ह्या वेळार. तुज्या पासून तुजो देव हांगासर राखून आसा. तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र बाकी आसा. आज तुका कितें भोगता, कितें वजें तुवें भोवून हांगासर आयलें, हर एक पडी जेजू मुखार समर्पण दी. तुमकां कोणाक म्हणी हांगासर मुखार येवन जेजू कुत्त पळय जें मनशां भोगल्यार या थंयच दिंबी घाली जें म्हळ्यार थंयच दिंबी घाला. हात उबारून थोडोसो वेळ जेजू लागीं मागणें करी जें म्हळ्यार मागा. कशें मागणें करी जें मनशां भोगता तशें मागा. मोगाचें न्हू दिवच्या देवा मुखार कशें मागणें करी जें मनशां भोगता तशें मागा. दिवंक सकनातल्या मनशां मुखार हात विस्तारून मागा नाकात, तीं दिनात. ಕೊಡುವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಬೇಡಿ, ಕೊಡಲಾಗದ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಬೇಡಿ. दिवच्या देवा मुखार तुका इल्लो वेळ थंयसर दिंबी घालगी, बसून गी, ताका पळय जे मनशें भोगल्यार ताका पळया. जेजू तुमचो हर एकलें सय मोग करता. तुमी हर एकलें त्या देवाच्या दृश्टेन मोलादीक. यू आर प्रेशियस इन हिज सायट. निराश जाय नाकात, बेजार पाव नाकात. इतलीं वर्सां हांवें इतलें मागणें केलें, देव आयकना म्हूण बेजार पाव नाकात. देवाक कळीत आसा कोणाक केदाळा खंय कितले मापान दिजे म्हणल्यार रचणाराक कळीत आसा. आमी निरंतर मागया, ताचेर बावार्थ दवर मागया, तुंच म्हजो आसरोण मागया. आमी कशें मागणें करीचे? उसिरिರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. बरें घडलारी, वायट घडलारी, कितेंय घडल्यारी, मागले मेळले वेळारी, मेळनातले वेळारी, अनवरां इल्ले वेळारी, पिडा इल्ले वेळारी, ಸೌಮ್ಯ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. तुका एकल्याक मात्र ओन्ली यू जावं ಆರಾಧನ, ಮಹಿಮಾ, ಸ್ತುತಿ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. तुमचे दोळे उगडा, काळजी उगडा, जेजूकुत्त पळया. जेजू म्हणटा तुवें करी जाय आसलें एक काम बाकी आसा. एक काम बाकी आसा. वॉट इज लॅकिंग इन मी? कितें म्हजें तें उणेंपण म्हण आसा तें कशें समर्पण दिवचें? मागया, काळीज उगड मागया, दिवच्या देवा लागीं मागया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಾಂತುಕ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಾಂತುಕ ಸಮಯ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. म्हणजे जिवितांत कितले आशीर्वाद तुवें वतले सुम्या. म्हणजे जिवितांत तुवें हर एक वायट विघ्नातून राखले, अवघडातून राखले. कितले गे पोटी जीवघात करेजे, जिवचे नाका. सोलवणी आयिल्ल्या वेळार जिवचे नाका म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार म्हाका तुवें राखलय सुम्या. तुजो मोग अपरिमीत. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನು. ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ. ಸರ್ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿ ತುಕ एकले कस ಸೌಮ್ಯ. ಆರಾಧಾನ್ ತುಕ ಮಹಿಮಾ ತುಕ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. मुझे थंय सकत उणें जाल्ल्या वेळार, चलूंक जायनातल्या वेळार, सोसूंक जायनातल्या वेळार, वजें वोवूंक जायनातल्या वेळार, एक खंत बेजाराय दीस आनी दीस चडल्या वेळार समिया कोणा सरशी वेचे आमी म्हळ्यार सवाल मतीक आयिल्ल्या वेळार सोमिया आमी कोणा सरशी वचूंक जाता. तुजे सरशी मात्र येया. तूं मात्र आमकां आपयताय. कष्ट जातले न्हू, वजें वयतलें न्हू, तुमी सर्व म्हजे सरशी येया. आनी आज तुज्या उतराचेर पातयेणी दवर सोमिया आमी सर्व तुज्या मुखार आयल्या. आमकां निराशी कर, घरा धाड नाका सोमिया. आशिर्वादान भर, तुज्या बोळान सक्तीन आमकां तूं भर सोमिया. आमी मागण्यांत घट जायचे, तुजेर बवड दवरिचे, विश्वास दवरिचे. आमी आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಲ ನೀನು, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನು. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आराधन स्तुती महिमा तुका सुम्या. मगाच्यान एक पटी आमच्या हातां मी सकास वैरू बारया. खंयच उलोवचें नाका, खंयचेय मागणें नाका. तुमी ताका पळया आनी तो तुमच्या काळजांत मोतींत कितें परा जावन आसा तें हर एकी समजून घेवंक शकता. ह्या उबारल्या हातांत ताच्या हजारपणांत तो हर एकी समजून घेता. तुमी कांयच सांगिचें म्हणना, तुमी ताकाच पळया आनी कोणायकी पळयनाकात. ओन्ली जीसस, ओन्ली जीसस. ताका मात्र पळया. कांयच उलयचें म्हणना, कांयच मागणें करीचें म्हणना. ओन्ली जीसस. तुवें करी जाय आसलें एक मात्र काम बाकी आसा. संपूर्ण बोवाळ दवर. भियेनाका, हांव आसा. जीसस, आय सरेंडर एवरीथींग. हर एकी तुज्या हजारपणान हांव समर्पण दितां. समर्पण दिता म्हज्यो अडकळ्यो, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी पिडा, म्हजें उणेंपण, म्हजे खंत, म्हजी सोलवणी, भुरग्याचे शिकाप, तांकां जाय आसलें हर एक तांचें गरजा, खाजरी जिवितांत उणेंपण, कुटुंबा जिवितांत उणेंपण, म्हज्या भुरग्याक बरी सरीक जायचें, म्हज्या कुटुंबांत बरें जिवीत जियोंक करपा जायचें. आमी नवें घर बांदूंक आराम केला, पोवन पावता गे कळीत ना. नवें बिझनेस आराम केला, कशें जाता गे कळीत ना. बट सोम्या, हांव तुज्या उतराचेर म्हजे झाडयो देंवयता. पेद्रून सांगिल्लीं उतरां. सोम्या, हांव तुज्या उतराचेर झाडयो देंवयता. म्हज्या जाणवयाचेर न्ही, तुज्या उतराचेर. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचें सवें आसतलो. जेजून सांगिल्लीं उतरां धैर्यान काळजान जिखून धरया. थोडे दांकिया, दोनी हात काळजाचेर दवरया. जेजू तुजे लागीं आज उलोवंक आशेता. तो तुज्या काळजांत उलोवंक आशेता. ती कानाक आयकुनची उतरां न्ही, काळजांत बगचीं उतरां. एक्सपिरियन्स हीज वर्ड्स, एक्सपिरियन्स हीज प्रेझन्स. ताज्या हजरपणार ताणें उलोवचीं उतरां तुज्या कानाक आयकनात. दोळे दांकून दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. ताज्या हजरपणांत सबार जाणां तुमच्या लागीं धैर्याचीं उतरां तो उलयता. ह्या वेळार समाधानाची उतरां उलयता. ताका अर्गां दिवया. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस.
ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. सकास आमच्या जाग्याक आमी फाटीं आमचे सगळीं तें सांवा सांगता, आमच्या सगळे गरजन सांगता. आमकां केल्ल्या स्वरूपकाराक एक पोटी आमी सोम्याक तकली बागोवन नमस्कार करया. तकली बागोवन ताका आमी नमस्कार करया. ಶಿರಬಾಗಿ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಮಿಸೋಣ. आज जेजू उंड्या रुपार आमचे मदें हजर आसा. येद्या व्हडा सक्रामेंटा तूं इतलो व्हडलो देव जाल्यारय आमचे मदें ल्हान उंड्या रुपार आमकां हरी एकलें मेळोवंक आयलें. येद्या व्हडा सक्रामेंटा तुका तकली बागोवन नमान प्रणाम आमी करता. Ora sacramenta sesta nama coruya furvilatya rupa boda novio solo escurisya bhavata chingorya zasema tasis Ari stoti sa potvi mahima sasna ekastaliam harsita tuka Spirita Sama Sami Navata
देवाची सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सरवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. मिसाची त्या सवाय ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता शर्मिळा जोकीम डिसोजा मूडगेरे, सेलीन डिसोजा बोंदेल, आल्फ्रेड डायस सागर, लिल्ली रस्किना मूडबेळे, सोनिया मेंडोन्सा बारकूर, हिलरी मोंतेरो निटपाळ्ळी, सरिता विजय डिसोजा ब्रह्मावर, बोनविंचर मार्सेलिन डिसोजा ब्रह्मावर, रीटा डिसोजा आनी कुटुंब केम्मण, डेरिल आनी डियॉन लोबो शिरवा, स्टीफन डिसोजा तोट्टम, सिस्टर शर्मिळा सेरावो गोवा, जॉन पायस आनी कुटुंब पुत्तूरू, अरुण लोबो संतकट्टे, तशेंच विल्सन आनी प्रमिळा आनी कुटुंब निड्डोडी, विद्या परंपेल संतकट्टे बरी भलायकी मेळोवंक, रिना डिसोजा उडपी, रोशन डिसोजा संतकट्टे हांच्या तेसावां खातीर भेटयता. लियो मेरी डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. बेनेडिक्टा डेसा कॅनडा, ग्रेगरी कॉड्रस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. नेल्ली कॉड्रस आनी कुटुंब कालमाडी, सिरिल डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जीवन डिसोजा मँगलोर, मोंती कोत हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जसिंता डिसोजा कोणी कुंदापूर, सेबेस्टियन तेरेजा जॉन सेलेस्तीन आनी जेरोम हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अनिता डिसोजा कणजार, लॉरेन्स आनी हॅरी कॉड्रस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. हेनरी कॉड्रस बॉम्बे, जॉन कार्मिन बर्नर्ड हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. कुटुंबाचे सांदे मँगलोर. संतोषान उल्हासान गितां गायनान तुझे सशी पावल्या अर्गां भेटोंक आयल्या बली भेटोन सल्या तुझे बिन सोमेया रिते हेंचीने ना जीवन तुझे बिने दिकूर पेदेने ना आमकां उणे लाभय सगी जीने लाभय सगी जीने संतोषान उल्हासान गितां गायना तुझे सरशीन पावल्या अर्गां भेटोंक आयल्या बली भेटोंक संपल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबन आनी बिणीनो, ताच्या मोगाक मीत मेर मिळ्ळेंत ना, लिमीट ना देवाच्या मोगाक. तें आज आमी किर्तनाच्या उतरान आमी आयकता, श्लोकान आमी आयकता. आनी कशें आमचो देव आमचो मोग करता
आनी मोग करचो देव खंयच्याय लेवलाक देंवता आमकां फाटीं हाडूंक. आमी वाचता लुकाच्या सुवार्तेंत 15व्या अध्यायांत 3 ओपारी 3रे ओपार सांगता आमकां पूत येता पर्यंत बापय राखून आसता आनी तो खंयच्या परिस्थितीर आसा की त्याच स्थितीर ताका तो पटलोवन धरता. म्हळ्यार आमचो देव मोगाचें राखून आसता. देवाच्या मोगाक लिमीट म्हणलें ना. इतलोच मोग करता, तुवें दिले तितलो मात्र हांव दिता. तो मोग न्ही देवाचो. त्या देखून आमी वाचता जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकान चॅप्टर 31 पयली वळ आमकां सांगता देवान आमचो मोग केल्लो परमनंट लाव. शाश्वत मोग देवान आमचो केल्लो. त्या देखून आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकान 46:4 तुज्या उतार प्राया पर्यंत हांवूच तुका वयतलो. प्राय जाल्ल्या वेळार केस पिकल्ल्या वेळार हर एकलेन साडून गेल्ल्या वेळार हांव तुका वयतलो. तो मोग देवाचो. आनी तसो जेजू आज आमचे लागीं उलयला. आमकां ताणें सांगलां तुवें एक काम करचें बाकी आसा. मस्त कामां तुवें केलय, एक करचें बाकी आसा. तें कितें गे म्हळ्यार आमचेर थोडोसो वेळ आमी एक नदर घालीचे, जिणी नवी करीचे आनी जेजूक सगळी आमची जिणी समर्पण दिवचे. त्या तरणाट्याक ताणें सांगिल्लीं उतरां पळया. तूं सगळें वीक, दुबळ्यांक दान दी, तूं म्हजो पाटलाव कर. आज आमी क्रिस्तांवां आमी जेजूचे पाटलाव धर. आमकां जेजू आमच्या जिवितांत कितें सोण दिवंक अपेक्षिता, आशेता, विचारता तें आमी सोदून काडूंक जाय. आनी सोण दिल्ले वरवीं आमी खरे जेजूचे पाटलावदार जावंक फावो जाता. मस्तपेटी आमी आमच्या जिवितांत सोण दिवची विशय आयिल्ल्या वेळार आमी मस्त चुकून पडल्या. देवातोन आमच्या भाव भयणीतोन बक्षांनी मागया. खालतें काळीज, नितोळ काळीज आमकां जेजू फावो कर म्हण आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव बाकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्यांक सांगता सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या इस्परादेवा लागीं विनारी घरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत, सोमिया काकुत, Krista kaklut, Krista kaklut, Sumia kaklut, Sumia kaklut. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तो दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतोन हाडताय. आमचे जिणयेचे चालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड येता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरून आमकां कृपा दी. आमच्या सुमे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल परजा रामेस्तावन भायर सरली आनी सुकोताची वाटेन गेली. भुरग्या बाळांक मेजी नासता सोलोन वचूंक शकतले दादलेस 86,000 आसले. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगतास बोकरे आनी गोरवां सांग्यान तांचे सवें गेली. इजिप्तांत तावन हाडलेल्या पिठाच्यो
तांणी बकऱ्यो केल्यो तांतूं कामीर घालूंक नातली देखून ते पुगोवंक नातल्यो ताका इजिप्तांतली तुर्तान भायर धांवडयली देखून पयणाक जाय पुरतें काण जमा करूंक तांकां वेळ मेळोंक नातलो इस्रायेलींनी इजिप्तांत 430 वर्सां वस्ती केली ज्या दिसा 430 वर्सां भरलीं त्याच दिसा सरेस्पराच्यो सगळ्यो फौज्यो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो तांकां इजिप्तांतली भायर काडचे खातीर ती रात सरेस्पराक जागरणाची रात जावंक पावली देखून इस्रायेलींतांक संततेतावन संतते पर्यंत ती रात सरेस्पराच्या मनाक एक जागरणाची रात जावंक पावतली देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार Tasomo mit metnat lolo Tasomo mit सर्वेस पोराक दिन वसुया कित्याक तो बरो तसो मीत मेनातलो आमच्या निर्गापणांत ताणें आमचो उगडास केलो तासो मोग मीत मेनातलो आनी आमच्या दुस्मनाच्या पासांतली ताणें आमकां सोडयली तासो मोग मीत मेनातलो तासो मोग मीत मेनातलो इजिप्त घराच्या मालगड्या भुरग्यांक ताणें मारून उडयले तासो मोग मीत मेनातलो आनी इस्रायलाक तांचे मदले भायर काडलो तासो मोग मीत मेनातलो बोळवंत हात आनी शांतीवंत बोवळो ताणें उबारलो तासो मोग मीत मेनातलो तासो मोग मीत मेनातलो तांबडो दर्यो ताणें 2 वांटे करून विभाग केलो तासो मोग मीत मेनातलो आनी ताचे मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो तासो मोग मीत मेनातलो थंय पाराव्याक आनी ताचे पौजेक बुडोवन मारले तासो मोग मीत मेनातलो तासो मोग मीत मेनातलो तासो मोग मीत मेनातलो Sekarang kami ubirnya bisa sebut kami gayan kalian. Alleluia, 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 Alleluia. Krista थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी कोबार परगडचे मणी अर्पण आमचे ताबेन सोडून दिला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सभे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा का सोम्या तितल्यार
फारिजेऊ सिनागोगांतले भायर सरून गेले आनी जेजूक कसो लगड काडचो काय म्हणून मतलब करूंक लागले. जेजू तें जाणा जावन थंयसो गेलो. तरी पूण साबार जाण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आपणाचें नांव परगट करिनये म्हूण ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. अशें सिद्धी जावंक पावलें इजाया प्रवाद्यान सांगलेलें तें. पळया म्हजो सेवाक, हांवें विंचून काडलेलो. म्हजो मोगासो म्हाका भोव मानवल्लो. ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलों आनी तो म्हजें तीर्प सर परजांक पासारतलो. तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना. रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना. नुरगोवन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना. मिणकुंची वात तो पालवोवचो ना. नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो. ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां तेवतलीं बरवसो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोग आमच्या काळजांसू वावर आमच्या हातांसू हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणीक मोगान तुका दिवच्यो फळां दिकर बापा वावरांचो. तुवें दिल्ली सदेनी आमची सगळी इजिनी बापा मोगान स्वीकार कर. ओंड्या वायला सवय घे आमचे एजिने बदल सगळ्यांची बी आमचे. तुवें दिल्ली सदेनी आमची सगळी इजिनी बापा मोगान स्वीकार कर. ओंड्या वायना सोवे गे आमचे एजिने बदल सगळ्यांची बी तामचे. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या नक्या पुलिसबेच्या आदाराक सर्वेस्परा तुका उलो मारतले. तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडून ती बदलून आनी आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटता. तीर बरवर्षान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजें स्तुती गायता. पोवी 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 दरबारांचो सर्वेस पोरतूं. सगाळी संवसार ओला तुज्या
ऐ बाबा ऊस सगी तुकाच ऊस सगी तुकाच सर्वेस पोराचे नाभी एता ताकाच ऊस सगी तुकाच ऊस सगी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या देणे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातखांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें ही म्हज्या उगडासा करात बावार्थ सो गोट परगटुया सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन हो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार लियो आमच्या भगवन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलतकार तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कशी सगळं जाता तशी संसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांत ते आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाटाई. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणच्या सस्नान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दिता शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या जय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पूण फवना, तुज्या उतरांनीच पूण तुज्या म्हाका उतरांनीच भलायकी म्हाका भलायकी मेळटली. बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या मोगाच्या सागरा दयाळतन्या तूं काळजां म्हज्या तूं काणा तुज्या सगळीं दिन्यांनी बसोमिया म्हाका स्वागतां करता तुका. बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या मोगाच्या सागरा दयाळतन्या तूं काळजां म्हज्या पोस्तूं काणा तुज्या सगळीं दिन्यांनी बसोमिया म्हाका स्वागतां करता तुका. माना तूं सगळींचे काणम्याचे सगळीं सुखाक पावोवचे. माना तूं सगळींचे काणम्याचे सगळीं सुखाक पावोवचे. काणमोगाचे सडवण्याचे जेजू तुका दिवचे. बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या मोगाच्या सागरा दयाळतन्या तूं काळजां म्हज्या वस्तूं काणा तुज्या
सगी ज्ञानी बसवया म्हाका स्वागतां करता तुका यात्रिक पोयना सोम्या आमी आसा हादन सलय म्हूण मागता यात्रिक पोयना सोम्या आमी आसा हादन सलय म्हूण मागता सोम्या पाट तुजे बेसां पाळुच्या तुजे मिसा पापाच्या कोवरा जेजू सोम्या भोगाच्या सागोरा दया करया तूं कर्जा होच्या पोस्तू काणा तुझ्या सगी ज्ञानी बसवया म्हाका स्वागतां करता तुका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्रतेन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सभे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा देवाची ओडुका वाचून सांगता आसतना तुमी दहेकन मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्राबादावनू तुमची मानाची वात तुमी घेवची विवियन हालबेंका कस्तेलिनो उद्यावार तशेंच मायकल कल्याणपूर लिल्ली डिसोजा मोगर्नाड रोनाल्ड नोरोन्ना बॉम्बे लीना पिंटो अजकार हेनरी आनी ॲलिस फेर्नांडीस माउंट रोझरी आनी आज तांदूळ दिला जेवणाक तशेंच अनिशा डिसोजा मँगलोर हांणी आयच्या जेवणाक तांदूळ दिला मोगाच्यानो तुमकां देव बरें करूं मोरया तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती काणीचे तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती वेळाकाळीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ए भोव नितळे अवकारी भोव बगेवण त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विसरून काडली देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंद सो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोस्सो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतला तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटेचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर भरवसून
आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेक म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वायट जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हयतर म्हाका आदी गरजशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या बरी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक, पडकांनी गूण जावंक, गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक, परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, घरांत शांती आनी समाधान मेळोवंक, स्वंत घर फावो जावंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, शिरांची दूख गूण जावंक, किडनीची पिडा गूण जावंक, युट्रसांतलें सिस्ट गूण जावंक, नर्सींग विजा मेळोवंक, चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक, पासपोर्ट वेग्गी मेळोवंक, गांठींची दूख गूण जावंक, भुरग्यांचे केस सरचे रावंक, डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक, घेतिल्ले पयशे भांगार फाटीं दिवंक, कंपनीन काम पर्मनंट जावंक, कोर्ट केस वेग्गी इत्यार्थ जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, पुताचें आमाल पियोवणें सोडूंक, ऑस्ट्रेलिया पर्मनंट विजा मेळोवंक, एक्सिडेंटा वरवीं हाताक जाल्लो मार गूण जावंक, तकली पडापड सायनेस मायग्रेन गूण जावंक, काजराचें कार्य आडकाळिमणें जावंक, कुटुंबान देव आपोवणें फावो जावंक, पाट दूख पेंकट दूख गूण जावंक, आस्पत्रेंत आयसीयूंत आसच्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, राग मोसोर झगडें रावंक. मोगाच्या न्हू ह्या ते सवांक आमचीं ते सवां आमी मेळोवया आनी मोरया लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी वतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैमवर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडयान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळेक मोतयांचे जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस शकना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोन दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भाव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोन दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरसी पावून दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सोब कसाय दी आनी कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी.
क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळायला आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साखरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्टाच्या सष्टाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवयासो तुमकां राखूंक तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्टाच्या सष्टाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೆ ತಕ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ Mukalputa sobe Angkar mari आशीर्वादी का जिसु चाबो पवित्र काल सा आमा सर्वा देतो चे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनंती कर धैर्य सुकरा आमा बसत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आमा बसत विनंती करा बगेवन कुर्सचे कुर्वे निवारण कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन